एक क्वेश्चन आमी स्टार्ट करच्या पयलीं ओके आख्ख्या संवसारान सगळ्यांकीन व्हडली शक्ती खंयची जाणात तुमी आख्ख्या संवसारान सगळ्यांकीन व्हडली शक्ती जेजू जेजू हो देव पूण देवान पासून देवाची शक्ती ही कित्याक आसा एक देव एक जेजूच्या रुपान आमी जाणो एक मनीस जावन आयलो संवसारान पूण देवान पासून संवसाराचे रचनेक एक शक्ती उजार केल्ली खंयची ती जाणा उतो कारण देवान संवसार रचून हाडलो तेन्ना कित्या वरवीं रचून हाडलो आपल्या पुत्रा वरवीं पयलें कांयच नासलें काळोख आसलेलो सगळें निसंडून आसलें तेन्ना देवान संवसाराचो रचून हाडलो तो आपल्या पुत्रा वरवीं रचून हाडलो ताका लागून हांव म्हणटा की संवसारान जी सगळ्यांत व्हडली शक्ती आहा ती जावन आसा उदक जावं देवाचें उदक जावं आतां ह्या काळान आमच्या जिवितान पासून सगळ्यांकीन व्हडली शक्ती आसा ती उदक आतां आमच्या जिवितान जायते आमी दिसाच्या दिसा भोगता न्ही जायते दिसाच्या दिसा त्रास जातात आमी जेन्ना कामार वेता जायत्या वेगवेगळ्या भाशेची आमकां सिट्युएशनां फेस करून पडटात पळय न्हू हें उतर जावन आसा आतां ह्या वेळार आमची शक्ती कित्याक आमी जावन आसा देवाचो ह्या संवसारांत रुपकार पयलें देवान कितें म्हणलें संवसार रचतना काळोख घाल्लो सो देवान चिंतलें उदक देवान चिंतलें काळखान उजवाड जाता वय पूण देव फकत चिंतूनच रावलो देवान फकत चिंतूनच संवसार रचून हाडलो ना न्ही देवान जेन्ना ताका संवसार रचून हाडूंक जाल्लो तेन्ना चिंतलें बरें पूण देवान तें आपल्या तोंडांतल्यान उलोयलें पयले सुवातेर देवान म्हणलें उजवाड जा आनी तेन्नाच तो उजवाड जालो पळय न्हू सो देवान पासून जी शक्ती उजार केली ती जावन आसा उदक देवान सगळे रचले 7 दीस रचना देवान आपल्या उतरा प्रमाणे घडोवन हाडली शेकी देवान मनशाक रचलो पळय पूण देवान आतां मनशाक कसो रचला आपल्या रुपकारा वरवीं देवान मनशाक रचला आपल्याच सारको देवान मनशाक रचला न्ही आतां जरी तर देवान संवसार घडोवन हाडटना आपले उतर उचारून सगळें जें कितें संवसारान आसा आनी संवसारा भायर स्वर्गार आसा तें आपल्या उतरा वरवीं जरी रचून हाडलां आनी आमकां आपल्या सारकी केलां जाल्यार हाचो अर्थ कितें हाचो अर्थ की आमी देवा सारकीं आसा म्हणटच आमच्या उतरांनी आमी आमचो संवसार घडोवन हाडूंक जाता वायटाक वो बऱ्याक दोनूय वायटाकूय बऱ्याकूय आमची स्वताची उतरां उच्चारून आमी आमचोय संवसार घडोवन हाडूंक जाता कितें आमच्या जिवितांत चली कितें वायट जाता जाल्यार आमी उतरां उच्चारून तें जें आमच्या जिवितान वायट जाता ताचेर आमी जोयत व्हरूंक जाता तें आमी बदलूंक जाता
कित्याक आमी देवाच्या रुपकारा सारकीं, आमकां देवान आपल्या सारकीं रचल्यान. सारकें न्हू? हें केन्ना चिंतलेलें तुमी की आमी जीं उतरां उलयता तातूंत पदवी आसा म्हणून? आमच्या खालती जिवितांत जायतीं उतरां आमी उलयता आनी दिसांतल्यान आमी कितलींच उतरां उलयतात. पूण तीं उतरां जायते फावटी आमकां बेसांव हाडचे सुवातेर एक शिराव पाडटा आमच्या जिवितांत. कितले फावटी आमी म्हणटा पाड पडूं म्हणटा न्ही आमी, जावं आमकांच म्हणटा जावं दुसऱ्याकूय म्हणटा. आतां पाड पडूं बरें उतर वो वायट? पाड पडूं आमी म्हणलें म्हणटच आमी वायट उचारता न्हू. आमी म्हणटा जायत मातशें कितें जालें, एक आमचे लागीं चूक जाली, पाड पडूं म्हजें, शिराप पडूं तुजेर म्हणटा न्हू आमी. हें आमी म्हणोंक पावता कित्याक आमकां कोणें केन्ना शिकोवंकूच ना की आमच्या उतरांनी पदवी आसा म्हणून. जीं उतरां आमी उलयता तातूंत आमचोच संवसार घडोवन येता म्हणून, वय न्हू. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर वाचता आनी देवाच्या उतराचेर खोल नियाळ कोत्ता, देवाच्या उतर बसोन आमी ताजेर नियाळ कोत्ता, तेन्ना पयले सुवातेर तर ह्यो दोन वस्तू आमकां पवित्र पुस्तकाच्या पयल्याच पुस्तकान आमकां सांगता. एक तर देवान आपल्या उतरा वरवीं सगळीं रचना, आख्खो संवसार, स्वर्ग आनी तातूंत जें कितें आसा तें आपल्या उतरा वरवीं रचून हाडलें. आनी फुडें वचोन देवान आमकां आपल्या सारकीं रचल्यांत. हाचो अर्थ हो की जोरी तर देवान उतरा वरवीं रचना रचून हाडली जाल्यार ताणें हिवूय पदवी आमकां दिल्ली आसा. देवान हेंवूय म्हणलेलें आसा की मनशाक आपल्या सारको रचचो आनी ताका अधिकार दिवचो संवसारांत जें कितें आसा, जानवरां जावं झाडां पेडां, जीं जिवाणी संवसारांत आसात तांचेर राज चलोवपाक मनशाक अधिकार दिवचो. केन्ना तुमी चिंतलां पावस पडटा पूण तुमकां भायर हिंचोर सरोंक जाय जाल्यार केन्ना तुमी चिंतलां तुमी पावसा कडेन उलोवन पावसाक थांब म्हणूंक जाता? म्हाका हें खबर ना हालीं, कित्याक केन्नाच आमकां कोणें शिकोवंक ना की आमी जीं उतरां उलयता तातूंत ही पदवी आसा म्हणून. फकत जेन्ना देवाचें उतर आमी शिकलीं आनी समजणी मेवली आमकां देवाच्या उतराची, तेन्नाच ही आमच्या उतरान पदवी आसा म्हणून समजोन आयलें. आतां हें मानूंक खूब कठीण कहें न्हू की आमी पावसा लागीं उलोवन पावसाक थांब म्हणूंक जाता? बट हें खूद हांवें म्हज्या जिवितांत केलां. कित्याक लागून? म्हाका समजणी मेवली म्हणून. जे परी ही समजणी आमकां मेवना न्ही ते परी पासून आमी एक जिवीत जियेता जातून आमी जे कोश्ट विटे येतात ते आमी स्विकार करून घेता. आतां कोश्ट विटे आमच्या जिवितांत येवंक येतात खरें, पूण ते आमचें जिवीत काबार करपाक हो तांचो हेतू न्ही. कोश्ट विटे आमी स्विकार करून घेवंक जाय हें आमचें जिवीत देवान निर्मिवंक ना. देवाची येवजण केन्नाच नाहल्ली की मनशाच्या जिवितान कोश्ट येवपाक. कोश्ट केन्ना आयले? फकत जेन्ना मनशान देवान जी आज्ञा दिल्ली त्या आज्ञा विरुद्ध वचोन जेन्ना मनशान कितें केलें तेन्नाच हें ताज्या जिवितान कोश्ट विटे आयले. आदां आमी जाणो, आदां आनी एव
संवसाराच्या रचनेचे सुरवातेक दोगां जाणां आसलेलीं, आदांव आनी एव. तांकां देवान सांगलें, हें ज्या बागेंतलीं संवसारांतलीं जें कितें आपणें तुका दिलां, सगलीं झाडां जीं आसा ताजें तुवें फळ खावंक जाता. सगल्या झाडांचें सोडून एका झाडाचें फळ खावंक जाता. सो ही हाल्ली देवाची आदांव आनी एवेक आज्ञा. वय आमी 10 उपदेश म्हणटा तें आयकलां तुमी? 10 मानामेंट ना? ओके, 10 मानामेंट कुशीन दवरया. ओके, फकत जाणो जावंक जातालो. संवसाराचे सुरवातेक देवान मनशाक एक मानामेंट दिलो. एक मानामेंट म्हणजे एक आज्ञा की तुमी हें जें हांव तुमकां सांगतां तें तुमी करूंकूच जाय. पूण आदांव आनी एव कितें जालीं? सैतान आयलो आनी तांकां नाड बुद्द दिली. तांचे लागीं येवन तो उलयलो आनी तांकां नाड बुद्द दिली आनी तांकां बुलोयलीं, तांकां फोटी सांगून तांकां तें फळ जें देवान तांकां खायनाका म्हणलेलें तें खावंक लायलें. वय न्हू? देवान सुरवातेक आदांव आनी एवेक एकूच आज्ञा दिल्ली, एकूच, की त्या सगल्या झाडांचें जें संवसारान जे बागेंत झाडां आहा ते सगल्या झाडांचें फळ तुमी खावंक जाता सोडून एक. पूण देंवचारान कितें केलें? येवन आदांव एवेक बुलोवन त्या एकाच झाडाचें फळ खावंक तिका बुलयली. आतां कितें जाता? एव तें फळ खाता, पूण तें फळ खालें म्हणटो कितें जाता? देवान जी एकूच आज्ञा दिल्ली ती मोडटा न्हू. जेन्ना ती आज्ञा आदांव एवेन मोडली तेन्नाच हे कोश्ट विटे तांच्या जिवितान भितर सरले. नाजाल्यार देवाची केन्नाच येवजण नाहल्ली मनशाक कोश्ट त्रास सोंसूंक पडोंक जाय. जेन्ना देवान संवसार रचलो तेन्ना मनशाक कित्याची जी गरज पडपाची आसतली तें सगळें देवान चिंतून ऑलरेडी रचलेलें, पयलेंच रचून हाडलेलें आनी हें सगळें मनशाक दिल्लें. देवाची येवजण हाल्ली मनशान आपलें सवें वेळ सारूंक, आपलें सवें एक संबंद, एक इश्टागोत जोडून, एक इश्टागोत करून आपलें सवें आपल्या सांगाता तो जियोंक. आनी ह्या सांगाता देवाक तेंच जाय आसलेलें, फकत मनशान आपल्या लागीं एक इश्टागोत करूंक. मनशाक जाची कितें गरज आसतली तें सगळें देवान येवजिल्लें आपूण तांकां दितलो. तांकां त्रास काडपाची गरज नाहल्ली. तांकां जें कितें खावपाक जाय आसलें तें सगळें देवान संवसाराच्या सुरवातेकच्यानूच रचून हाडलेलें. पूण जेन्ना तांच्यांनी ती देवाची एकूच आज्ञा दिल्ली ती मोडली तेन्नाच देवान तांकां ते बागेंतलीं भायर हाडचीं पडलीं आनी तेन्नाच्यान तांचे ते त्रास सुरू जावंक लागले. ताका लागून आयज पासून तुमी चिंतल्यात आतां आयज आमच्या जिवितान हे त्रास कोश्ट कित्याक येतात? हे जे देवाची आज्ञा जी मोडलेली आनी जे आदांव एवेच्या आदांव एवेन जी आज्ञा मोडलेली ताका लागून तांच्या जिवितान जे त्रास भितर सरलेले ते आयज पासून कंटिन्यू जातात, आयज पासून लागू जातात लोकांच्या जिवितान. पूण जेजून हे त्रास आयज आमकां भोगूंक नाकाशे केल्यात. कशें? आयज जीं जेजूच्या नांवान कोण विस्वास दवरतात तांकां जेजू म्हणटा हे जे त्रास जे आदांव एवेक लागून संवसारान भितर सरलेले ते तुमकां आनीक भोगूंक नाका. पूण त्रास आहात न्ही संवसारांत, आहात न्हू. आमच्या जिवितान सगल्यांच्या जिवितान कसले ना कसले त्रास आहा. दुयेंसां आहा, पयशांक लागून पयशांचें उणेंपण पडटा, फॅमिलीन दुस्पट जाल्ली आसता,
कोण सोरो पियेता कोण सिगरेट ओडटा वो आनीक कसले त्रास सगल्यांच्या जिवितांत त्रास आहात ते कित्याक लागून जोरी तर जेजून म्हणलां जो कोण आपल्याच्या नांवान विस्वास दवरता ताका त्रास सोंसूंक पडचे ना पूण आजुनूय त्रास आहा न्हू सो हातून जावन आसा एक जर्नी वॉट्स द कोंकणी वर्ड फॉर जर्नी ब्रदर एक वाटेर आमी चलचें पडटा जी भावार्थाची वाट हां आतां भावार्थाची वाट आमी कशी चलतलीं तें आमी पळोवया ओके कित्याक जें जोयत जेजून खुर्सार मरण आनी पुनर्जिवनपण जावन जें जोयत जेजून जोडलेलें आसा तें आमच्या जिवितान हे भावार्थाचे वाटे वरवीं तें आमच्या जिवितान येता एक दुयेंसूच घेवया आदाम एवेन जें पातक केल्लें ताका लागून संवसारान दुयेंस आयलें आजुनूय लोक जायत्या दुयेंसांतल्यान जायतें कितें सोंसतात पूण जेजू जेन्ना संवसारान आहलो ताणें दर एकल्याचें दुयेंस पयस केल्लें दर एकल्याक भलायकी दिल्ली वय न्ही जेजून केन्ना कोणाक जेजूशी कोण आयल्लो जेजू आपल्याक बरो कर तेन्ना कोणाक तरी जेजून म्हणलां आसतलें आयज न्ही फाल्यां आयज येना काय आपूण आतां बिजी आसा तूं फाल्यां यो म्हणलां आसतलें जेजून ना न्ही हिंचरूच आमकां हें बायबलान बरयल्लें मेळना की कोण तरी जेजूशी भलायकी मागूंक आयलो आनी जेजून ताका म्हणलें ना तुका आपूण दिना आनी कोणाक दीत पूण तुका दिवपाचें आपल्या मनान ना हो तूं राव तुका भलायकी आयज मेळची ना आनीक मे बी एका म्हयन्यान मेळटली बायबलान हिंचरूच आमकां हें मेळना की जेजून ohलें कोणाक सांगलेलें म्हणून जो कोण जेजूशी भलायकी मागूंक आयलो जेजून तांकां भलायकी दिली पूण जेजून भलायकी दिताना तांकां एक सांगलें जेजून केन्नाच म्हणोंक ना की आपणें तुमकां बरीं केलीं जेजून म्हणलें तुमच्या भावार्थान तुमकां भलायकी मेवल्या आनी हीच ती भावार्थाची वाट हांव उलयतां ती जेजून आमकां आपल्या मोन्ना वरवीं आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं जायतें जोयत मेळून दिलां संवसाराच्या सगल्या कोश्ट विघ्नाचेर जेजून जोयत व्हेलां आनी तें जोयत आमकां दिलां पूण तें जोयत आमच्या जिवितान येता भावार्था वरवीं आनी हो भावार्थ आमकां जियोवपाक आमकां कित्याची गरज पयलेंत आमी कितें उलयलीं संवसारांतली सगळ्यांकीन व्हडली पदवी खंयची उतर जेजून जें जोयत जोडून आमकां दिलां तें आमकां भावार्थान मेवता आनी तो भावार्थ आमच्या जिवितांत आमकां लावपाक पदवी जावन आसा आमचेंच उतर आतां दुयेंस आमच्या जिवितान येता तेन्ना आमी कितें करता केन्ना बरें ना दिसता पळय तेन्ना दोतोराशी वता दोतोर कितें तपासूंक जाय ती तपासणी करता आनी आमकां एक रिपोर्ट दिता वय न्हू आतां तो रिपोर्ट आमकां मेवलो म्हणटच आमी कितें करता घरा येता आनी सगल्यांक सांगता दोतोरान म्हाका अमकें दुयेंस आहा म्हूण सांगलां दोतोरान हो रिपोर्ट दिला दोतोरान हे टेस्ट करूंक लायल्या दोतोरान सांगलां हें दुयेंस हाका आनीक इलाज ना दोतोरान सांगलां तुजे लागीं 4 म्हयने आसा जियोवपाक हें आमी कितें करता दोतोर सांगता खरो दोतोर आपल्याचें काम करता दोतोराचें कामूच तें न्ही कोण तपासणी करूंक आयलो जाल्यार तपासून ताका रिपोर्ट दिवपाक तें दोतोराचें काम पूण आमी घरा येता आनी दोतोराचो जो रिपोर्ट आहा तो सगल्यांक सांगता आतां हें आमी लोकांक फॅमिलीक फ्रेंडाक कोणाक सांगता तेन्ना आमी उतर उलोवन सांगता न्हू
पूण जें आमी उतर उलयता जो दोतोराचो रिपोर्ट आसा आपल्याक हें दुयेंस आसा आपल्याक तें दुयेंस आसा हें दुखता तें दुखता हांगासर हें जाता थिंगासर तें जाता हीं जीं सगलीं उतरां उलयता आमी त्या उतरान आसा पदवी न्हू कित्याक पयले सुवातेर आमी शिकल्या देवान आमकां आपल्या सारकींच रोचल्या आनी देवान संवसार घडोवन हाडलो आपल्या उतरा वरवीं आनी आमी देवा सारकेली म्हणटोच हीच पदवी आमच्याय उतरांनी आसा आमचे लागीं एक चॉयस आसा आमी दोन वस्तू करूंक जातात एक तर जेन्ना आमकां दोतोराचो रिपोर्ट मेवता तेन्ना एक तर आमी ही दुयेंसाची जी उतरां आहा ती उलोवन सगल्यांक सांगूंक जाता आमकां हें दुयेंस आसा आमकां तें दुयेंस आसा वो दुसरें म्हणल्यार आमी देवाचें उतर जें कितें दुयेंसां वरवीं आमकां सांगता बायबलान तें आमी उच्चारून आमकां पेकोवणी मेळोवंक जाता कित्याक जेन्ना आमी देवान आमकां उतरां दिल्लीं आसा बायबलांतल्यान तीं आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता तेन्ना आमी ही संवसारांतली सगल्यांकीन व्हडली पदवी उतर आनीक व्हरतें म्हणल्यार देवाचें उतर तें आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारून आमचो भावार्थ परगट कोत्ता कितें शिकलें आमी एक मिनट हांवें फाटीं कितें सांगलां आदाम आनी एवेच्या पातका वरवीं दुयेंस आमी दुयेंसाचें चिंता म्हणटोच दुयेंसूच धरया ओके आदाम आनी एवेच्या पातका वरवीं एक जें वायट संवसारान भितर सरलें तें म्हणटा तें दुयेंस पूण जेजून खुर्सार मरून आनी पुनर्जिवन जावन ह्या दुयेंसाचेर जैत व्हेलें आनी तें जैत आमकां दिलां पूण तें जैत आमच्या जिवितान सुफळायेक येता जेन्ना आमी आमचो भावार्थ उच्चारता आनी भावार्थ उच्चारता आमच्या उतरान आतां दुयेंसा वरवीं आमचो भावार्थ आमकां कसो उच्चारूंक जाता देवान कसलें उतर आमकां दिलां देवान म्हणलां आपल्या गायां वरवीं तुमकां भलायकी मेवली हें देवाचें उतर सांगता देवाचें उतर सांगिना आपल्या गायां वरवीं तुमकां भलायकी मेवतेली म्हणिना मेवतेली म्हणल्यार फुडाराक जाता न्हू मेवतेली फुडाराक केन्ना ती कोणान सांगूंक जायना आमच्यान सांगूंक जायना मागीर आमी म्हणोंक लागता देवाक जाय तेन्ना देव दितलो पूण तें बायबल म्हणिना बायबल कितें म्हणटा आपल्या गायां वरवीं तुमकां भलायकी मेवली वा मेवल्या म्हणजे ती आसा न्हू फुडाराक न्ही आतां आमकां तें जैत जेजून दिलां तें कशें परी दिलां आनी तें आमच्या जिवितान कशें लागू करूंक जाता भावार्थ आमचो भावार्थ उच्चारून सो जेन्ना आमी आमचो भावार्थ उच्चारता तेन्ना आमी कितें म्हणूंक जाता हेंच उतर देवाचें उतर रिपोर्ट जायते आमकां कितें सांगता आसतलो पूण हें आमच्या हातीन आसा जोरी की आमी रिपोर्ट जें सांगता तें आमी उच्चारता तें आमी सगल्यांक वचोन सांगता ओ देवाचें उतर कितें सांगता तें आमी उच्चारता दुयेंस येता खरें पूण त्या दुयेंसान आमी दोन वस्तू करूंक जाता एक तर जें कितें रिपोर्ट सांगता तें उतर उच्चारून वो जें पवित्र पुस्तकान देवाचें उतर आमकां सांगता तें उच्चारून जें देवाचें उतर आमी उच्चारता भावार्थान त्या भावार्थान आमकां भलायकी मेवता सारकें न्हू आमकां भलायकी कशी मेवता देवाच्या उतरान आनी देवाचें उतर सांगता तुमकां भलायकी मेवतेली म्हणून न्हू तुमकां भलायकी मेवल्या आतां तुमी म्हणटलीं मेवल्या जाल्यार आजुनूय म्हाका कित्याक दूख आहा वय न्हू कित्याक ती जावन आसा ती भावार्थाची वाट जेन्ना देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी लागू करता तेन्ना आमचें जिवीत जावन आसा ती
पयले सुवातेर देवाचें उतर जावन आसा एक बी. ओके. मार्कुच्या शुभ वर्तमानान 4थ्या आवेस्वरांत जेजू एक शिकवणी दिता कशी देवाचें उतर जावन आसा एक बी. आतां तुमी कोण शेतान बी गेल्ले आसतलीं वो घरांतूच तुमच्या वट्टान कितें तरी रोयलां आसतलें. तें रोयता तेन्ना कितें रोयतात? आख्खें झाडूच रोयतात? बी रोयतात न्हू. जेजू तेंच म्हणटा जे परी तें बी आमी रोयता तेन्ना देवाचें उतरूय जावन आसा एक बी कशें जें आमी आमच्या जिवितान रोयता. हां, जेजू म्हणटा देवाचें उतर जावन आसा एक बी आनी तें बी आमी आमच्या जिवितान रोयता. आतां तें बी आमी आमच्या जिवितांत रोयता तेन्ना 4 वस्तू जावंक जाता. पयले सुवातेर तें बी रोयता खरें, पूण तें अशें वयल्या वयर पडटा. वय न्हू, थोडे पाटी आमी बी शिंपडायता तें बेश्टें एक वयल्या वयर पडटा आनी कोण सुकणीं येवन तें बी काडून व्हरतात. वय न्ही. तशेंच देवाच्या उतराचें बी जें आमी आमच्या जिवितांत रोयता तें जोरी तर वयल्या वयरूच आमी मानून घेता, वयल्या वयरूच आसा आमच्या जिवितांत, जाल्यार देंवचार येवन तें काडून व्हरता आनी आमकां तेजेर विसर पडटा. देंवचार काडून व्हरता म्हणजे कितें, तें आमच्या मनान आनी उरोना, विसर पडटा तेजेर. कित्याक तें बेश्टें वयल्या वयर पडलां. आतां आमी आयज ह्या वेळार उतर आयकता आनीक खंयसरी जरी मिसाक गेलीं, नोवेनाक गेलीं, पाद्री शर्मा सांगता तेंवूय देवाच्या उतराचें एक बी. जोरी तर तें बी वयल्या वयर आमी पडून गेल्ले, आमी शिंतीत आयकता तेन्ना एक पाट शिंतीत उरोना. जेन्ना तो शिंतीत उरोना तेन्ना घरा गेली म्हणल्यार तितलें आमकां उगडास सुरोना न्ही तें कितें उतर आयकलां पळय तें. जायते पाटी जाता, म्हाकाय जाता. आयतारचो मिसाक गेलो, पाद्रीन बरो शर्मा सांगला, पूण घरा पावता म्हणल्यार म्हाका विसर पडटा. हांव चिंतूंक पडटा बाबा त्या शर्मान कितें सांगलेलें 15 मिनटांत ती, पूण विसर पडोंक जाता. कित्याक आमी तें शिंतीत दिवन आयकना. देवाचें उतर जें परगडटा जायते पावटी आमी शिंतीत दिवंक जायना आमचे लागीं. दुसरीं चिंतनां येता मनान, मन हांगासरलें थिंगा वता आनी तें बी जें वयल्या वयर पडटा तें उबोन वता. दुसरें म्हणटा तें एक खोडपी जमनीचेर पडटा एक पाट. वय न्हू, बी खोडपी जमनीचेर पडलें म्हणटो कितें जाता, किल्लोता खरें पूण ताका मूव मेळना न्ही. वय, सो मूव मेळना म्हणटोच कितें जाता तेजें, सुकता, विरजोन वता. वय न्हू. तशेंच देवाचें उतर जें एक बी जावन आसा आमच्या जिवितान जेन्ना तें शिंपडटा. आतां आमचें काळीज जरी त्या देवाच्या उतराक घोट जाल्यां, खोडपी जमीन कशी जाल्ली आहा आनी ताका त्या देवाच्या उतराक आमच्या काळजान एक मूग घेवपा मेळना जाल्यार तें थोड्या तेंपान तें देवाचें उतरूय सुकोन वेतलें. जे मेरेन त्या देवाच्या उतराक आमच्या जिवितान तें मूग घेवपा मेळना ते मेरेन तें किल्लोन येवचें ना न्हू. थोडे पाटी जें बी रोयता तें किल्लोन येता, पूण ताजे बाराबर ताजे सरभोंवतणी नोडणी किल्लोन येता आनी ती नोडणी कितें करता, तें बी जें किल्लोन आयलां ताका खाता न्हू. आनी हेंच बी जें देवाचें उतर आमच्या जिवितान जावन आसा, ती नोडणी कितें जावन आसा आमच्या जिवितान. जायत्या भासांचें हें टेंशन आसा आमच्या जिवितान. आमच्या भुरग्यांक जॉब मेळोंक जाय, फुडल्यान आमचो लोन आसा, ते लोनाचें आतां कशें फारीक करपाचें, खंयच्यान पयशे येतले. शेत रोयता आमी, आतां पावस उणो जाला, पावस केन्ना येतलो, पावस ना जाल्यार किल्लोंक तें बी आमी रोयलां तें किल्लोंक पावचें. सगळे खूब भाशेचीं टेंशनां येता न्हू मनान. हीं जीं टेंशनां आसा ती जावन आसा नोडणी. देवाचें जें बी आमी आमच्या काळजान रोयलां तें किल्लोन येता खरें, बट जेन्ना हीं टेंशनां येतात आनी आमी ती टेंशनां घेवन बसतात ती जावन आसा नोडणी जी ते देवाच्या उतराक खाता.
ही जावन आसा तिसरी चवथी चार वस्तू हांवें जावन येता म्हणलेल्यो. पयली तर बेश्टें वयल्या वयर पडटा आनी तें उबोन वेता. दुसरें खोडपे जमनीर पडटा आनी ताका मूग मेळना देवाच्या उतराक आमच्या. काळी जेन्ना आमचें घोट जाता तेन्ना तें आमी देवाच्या उतराक मूग घेवपा जायना. तिसरें म्हणटा तें किल्लोंक लागता देवाचें उतर. पूण हीं आमी जीं टेन्शनां सगळीं आमच्या जिवितान आसात ताका लागून तें देवाचें उतर तें खावन वता, तें चेपता, ताका वाडोंक सोयेक मेळना. पूण चवथी वस्त जी सांग जाता देवाचें उतराचें बीं जें आमच्या जिवितान पडटा तें किल्लोन येवन ताणें फळ दिवंक जाता न्हू. तें आमचो हेतू. बीं रोयता आमी कित्याक? आमकां कसलें तरी फळ मेळपा जाय म्हणून. या आमी आंब्याचें बी जरी रोयता, बी रोयता कित्याक आमकां आंबे खावपाक जाय म्हणून, वय न्हू. आतां जें तें आमी देवाच्या उतराचें बी आमी आमच्या जिवितान रोयता तें किल्लोन येता, ताजें झाड जाता, ताका फळां जाता. तें जाता जेन्ना आमच्या काळजाची माती जी आसा, आमचें काळीज जेन्ना देवाचें उतर घेता, तें रोयता आमच्या जिवितान, ताचो कुयदाद घेता आनी ताचो कुयदाद घेवन तें शेकी झाड जावन फळां दिवंक लागता. आतां दुयेंसा वरवीं आमी कितें चिंतलां, आमी कितें शिकल्या? देव म्हणटा आपल्या गाया वरवीं तुमकां पेकोणी मेवल्या. जेन्ना आमी तें उतर उच्चारूंक सुरू करता तेन्ना पासून आमकां ती पेकोवणी दिसना जायत. जरी तर दोंपरान दूख आहा पूण तरी पूण आमी देवाचें उतर उच्चारता की देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका पेकोवणी मेवल्या, देवाच्या उतरांतल्यान म्हाका पेकोवणी मेवल्या. हें जें उतर आमी परत 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 उच्चारता तेन्ना आमी त्या देवाच्या उतराक किल्लोन येवपाक, फळ दिवपाक आमी तें उच्चारता. आमकां दिसता आसतलें आमचें दूख आजुनूय आहा तर आमी कितें इचारता, कितें बडबडटा आमी बेश्टेंच. देवाच्या उतरान आमकां भलायकी मेवल्या म्हणून दूख तर आहा, वय न्हू. पूण हें जें आमी उतर उच्चारता तो आमी आमचो भावार्थ उच्चारता. भावार्थ म्हणजे कितें? मार्कूच्या शुभ वर्तमानान पोत्तून आमकां मार्कूस सांगता भावार्थ म्हणजे जें मागणें तुमी कोत्तात तें तुमकां मेवलें म्हणून मानून चलात. मेवतलें म्हणून न्हय, फुडाराक जातलें म्हणून न्हय, जालें म्हणून मानून चलात. कित्याक हो भावार्थ आमचो कोणाचेर न्ही, आमच्या स्ट्रेंथ आमचे गोठायंतल्यान आमी कितें कोत्ता म्हणून आमी मानून चलना न्ही. हो भावार्थ जो आमचो आसा तो आमच्या बळाचेर न्हय, भावार्थ जो आमचो आसा तो देवाच्या बळाचेर. आनी देवाचें बळ म्हणजे कितें? देवाचें बळ म्हणजे देवाचेर भावार्थ धरप म्हणजे देव फुडाराक कितें कोत्तलो म्हणून न्ही. देवान जेजूच्या मोन्ना आनी पुनर्जीवणपणा वरवीं जें जोयत आमच्या जिवितांत मेळूंक जाय आसलें तें आमकां मेळून दिलां. आनी हो भावार्थाची उच्चारणी ती. भावार्थ म्हणजे जें आमी मागणें कोत्ता तें आमकां मेवतलें म्हणून मानून न्ही, पूण मेवलें म्हणून मानप होच भावार्थ. आमी म्हणटा भावार्थ एक पाट पिशापणाक खंय दिसतात, वय न्हू. आतां दिंपरान जरी दूख आहा आनी आमी म्हणटा आमकां भलायकी मेवली, दोळ्यांतल्यान पळोवपाक कितें दिसता आमकां? कूड आमची कितें सांगता? आरे बाबा तुका दुखता आनी तूं कितें बडबडटाय की तुका भलायकी मेवली म्हणून? पिशापणाक खंय न्हू. पूण जेन्ना भावार्थाची आमी वाट चलता तेन्ना जायत्या जाणांक ही पिशापणां दिसत. जायत्या जाणांक मे बी जरी तर तेन्ना कोण आसलेलो संवसाराचे सुरवातेक आनी देवान म्हणलेलें, देवान पयलें सगल्याक काळोख आसा तो आनी देवान चिंतलें उजवाड जावचो म्हणून. जरी तर कोण नाहल्लो पूण जरी तर कोण आसलेलो जाल्यार तो देवाक पासून पिसो म्हणपाचो. कित्याक जेन्ना भावार्थाचीं उतरां उलयता तेन्ना जायतो लोक आसतलो जांकां ती पिशापणां कशीं दिसतलीं.
दूख आसा आनी तूं म्हणटाय भलायकी मेवल्या. पूण ती आमी आमचीं उतरां उलयता तीं खाली उतरां न्हय, तीं भावार्थान बोल्लेलीं उतरां. आनी जेन्ना आमी भावार्थान बोल्लेलीं उतरां उलयतात तीं उतरां जावन आसा पदवी. जें कितें आमी उच्चारता तें आमकां मेळूंक. देवान म्हणूंक ना न्ही, देवान संवसार रचचे पयलीं काळूक आहलोलो, पूण देवान म्हणोंक ना काळूक आसा तर म्हाका आतां उजाड करून दी. देवान त्या काळोखाक पळोवंक पासून ना, फकत देवान म्हणलें उजवाड जावं. हीच जरी पदवी आमी आमच्या उतरांतल्यान भावार्थान आमच्या जिवितांत उच्चारता जाल्यार आमी म्हणिना की दोंपर दुखता पूण हांव बरो जाला. आमचें जें दूख आसा वो आनी कितें सिमटम्स आसात ते आमी खाला घालून ते आमी तांकां म्हत्व दिना जावन म्हत्व चड आमी दिता देवाच्या उतराक. आनी तेकाच लागून देवाचें उतर आमी आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता. वय आतां हें तुमकां सांगतलो म्हणल्यार म्हज्या जिवितानूय जाल्लें. म्हज्या जिवितान कितें जालें 2014 वर्सा तेन्नाच कॉलेज जाल्ली म्हजी. आतां कॉलेज जाल्ली म्हणल्यार ग्रॅज्युएशन. आतां हांव फुडलें शिकप करूंक पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक भायर वचोंक चिंतालो. भायर वचोंक ताका एग्जाम आन्सर करची आसता, एग्जाम घरा बसून एग्जामीक तयारी करतालो. तेन्ना 2014 वर्सा कितें जालें म्हाका हांव जेन्ना टॉयलेटान वेतालो तेन्ना रगत मेवपाक लागलें म्हाका. आतां रगत मेवपाक लागलें म्हणल्यार दोतोराशी गेलो, कित्याक म्हाका तर कांय समजना तें रगत कित्याक येता पळय तें. दोतोराशी गेलो, दोतोरान पयलें वखद दिलें, वखद चलना जालें. एक दोतोर सोडून एका दोतोराचें वखद चलना म्हणून दुसऱ्या दोतोराशी गेलो. तो दोतोर म्हणपाक लागलो टेस्ट कर, टेस्ट करून पळोवया टेस्टान कितें मेवता पळय तें. ते टेस्ट केले आनी त्या टेस्टाचो रिपोर्ट येयलो. जें कितें दुयेंस आसा तुका दोतोर सांगपाक लागलो तुका एक दुयेंस आसा, तुज्या आनकोड्यांनी घावे आसात आनी त्या गायांक लागून तुका जेन्ना तूं टॉयलेटान वेता तेन्ना तें रगत मेवता, कित्याक ते गावे आहा ते तुजें रगत भायर सरता तांच्या गांवांतल्यान आनकोड्यांनी भितर. आतां तो म्हणपाक लागलो हें आतां तुजें हें जें दुयेंस आहा ताका इलाज ना, ते घावे जे जाल्या ते केन्नाच पेकचे ना, ते फकत वखदां घेवन तें रगत जें येता तें बंद करूंक जाता. रगत आनी शिमूट कशें येतालें, सगलोगत टॉयलेटान वचूंक कशें दिसतालें. दिसभर कामाक वचून गेलो थिंगासरूय तेच त्रास. तुमी जाणा आसतलें कामाचेर ऑफिसांनी टॉयलेट बी व्हडले बरें आसनात आनी म्हाका दिसभर तें टॉयलेटान वचोंक कशें दिसतालें. टॉयलेटान गेलो रगत येतालें, रगता बरोबर शिमूट कशें भायर सरतालें. सो आनी दोतोर म्हाका सांगता हें तुका हाका इलाज ना, हें तुका जिवीतभर अशेंच आसतलें, तुका फकत वखदां घेवन रावचो पडटलो. फकत वखदां न्ही, हें जें रगत येता तें बंद करूंक जाता. वखदां जरी तुवें बंद केलीं जाल्यार तें रगत परतून येवपाक स्टार्ट जातलें. आतां ही जी हांवें तुमकां समजणी दिल्या उतरान पदवी आसा ती म्हाका तेन्ना नाहल्ली, कोणेंच केन्ना जावंक नाहलें म्हज्या उतरांनी म्हाका पदवी आहा म्हणून. हो हांवें देवाचें उतर उच्चारून भावार्थान पेकोणी म्हाका मेळोंक जाता म्हणून. म्हाका कोणें शिकोवंक नाहलें केन्ना. हांवेंनूय कितें केलें, दोतोराचो रिपोर्ट आयलो, सगल्यांक सांगूंक भोंवलो म्हाका हें दुयेंस आहा, दोतोरान हें सांगलां, हें खायनाका म्हणलां, तें खायनाका म्हणलां, हीं वखदां दिल्यां, तीं वखदां दिल्यां, सगल्यांक सांगूंक. घरा येयलीं सोयरीं आहा सगल्यांक म्हज्या सोयऱ्यांक खबर, ब्रँडनाक उमकें दुयेंस जालां. हांवेंय तेंच केलें, सगल्यांक सांगूंक भोंवलो. कित्याक लागून म्हाका समजणी नाहल्ली म्हणून. म्हाका खबर नाहल्लें म्हज्या उतरांनी म्हज्यानूच म्हज्या जिवितान वायट ओडून हाडूंक जाता म्हणून. आतां तें दुयेंस पयले सुवातेर कित्याक लागून येयलें, दोतोर म्हणटा स्ट्रेस जाता म्हणून तें आयिल्लें. आतां स्ट्रेस आमी कितें म्हणलां, स्ट्रेस, टेंशनां, नडणी, होय न्हू.
ते नोडणेक लागून कितें जालें देवाचें उतर जायतें हांव आयकतालों पयलें मिसान इगोर्जेन सगल्याक इनवॉल्ड आसलो सदां मिसाक वेतालो शर्माव आयकतालो रितीरूय कोत्तालो पूण जें देवाचें उतर जें आयकतालो तें मूग घेवंक पावूंक ना कित्याक लिसांवा खातीर जॉबा खातीर तें जें टेंशन जातालें ऑर फ्रेंडां लागीं घरच्यांत लागीं जे मातशे वाद विवाद आसले दुस्मानकाय आसली कोणाशी राग आसलो तो ती सगळी नडणी ते देवाचें उतर जें आयकतालो मिसा वरवीं ऑर रेतिरां वरवीं ताका तें वाडोवंक दिना आसलें ती नडणी ती खाताली त्या उतराक हें आतां दोतोरान म्हाका तें स्ट्रेस म्हणून सांगलें म्हणून गमलें तेका लागून मे बी तें दुयेंस आयिल्लें आसतलें आनी हांव कितें केलें रिपोर्ट मेळना फुडें सगल्यांक सांगूंक भोंवलो 6 वर्सां हांवें अशें केलें जें दोतोरान सांगलेलें तें सगलें मानून चल्लो जें कितें खायनाका म्हणलेलें तें खायनासतना केन्नाय खातालो तो म्हणटालो मांस बी खायनाका म्हणून पूण हांव खातालो पूण म्हाका खबर ना आसली म्हज्या उतरांतल्यान हांव म्हाकाच म्हजेरूच एक शिराप कसो हाडटा म्हणून पोत्तून पोत्तून विचारून म्हाका हें दुयेंस आहा म्हाका हें दुयेंस आहा म्हाका हें दुयेंस आहा हें पोत्तून पोत्तून विचारून जो कोण मेवता तितल्यांकूय सांगतालो घरच्यांक सांगलें तें सांगलें कामार गेलो कामारूय सगल्यांक सांगतालो आनी कोण नवो फ्रेंड केलो त्या फ्रेंडाकूय तेंच सांगतालो म्हाका हें दुयेंस आहा हांव सगल्यांक सांगतालो म्हाका गिन्यानूच नासलें तें म्हाका कोण ती शिकोवणूच नासली पूण 2020 वर्सा म्हाका ती शिकोवण मेवली पयले सुवातेर म्हज्या उतरान पदवी आसा म्हणून आनी दुसरी जेजूच्या मोन्ना आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं जेजून आमकां भलायकी पूर्ण भलायकी जोडून आमच्या जिवितांत दिल्ली आसा म्हणून आनी हें दोनूय मेळून कितें जाता आमी आतांत पयलां हें दोनी देवाचें उतर जें आमकां सांगता म्हाका भलायकी मेवल्या म्हणून जेजूच्या गांवांनी म्हाका भलायकी मेवल्या म्हणून आनी म्हजें उतर उच्चारून तेन्ना म्हाका तीच म्हज्या जिवितांत भलायकी मेवली जें दोतोरान सांगलेलें हें दुयेंस तुका जिवीतभर आसतलें ताका इलाज ना ताका फकत तुवें वखद घेवन कंट्रोल करचें पडटलें तें देवाचें उतर घेवन तें म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारून ती म्हाका आयज पूर्ण पेकोणी मेवल्या तें दुयेंस आतां हांव 3 वर्सां जालीं तें दुयेंस ना म्हज्या जिवितांत काबार कशी मेवली ती हांवें देवाचें उतर घेतलें जें ताणें म्हाका सांगलें देवाच्या जेजूच्या गांव्या वरवीं म्हाका जेजून भलायकी दिल्या दितलो न्ही दिली तेंच उतर हांवें घेतलें आनी म्हज्या तोंडांतल्यान परतून 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 तें उतर उच्चारलें हांव केन्ना कामाक वतालों फ्री टायम केन्ना आसतालो ऑर घरा कडल्यान म्हापशां वेतालो पणजे वेतालो तेन्ना गाडयेचेर कोण आसनासलो न्ही हांव एकलोच आसतालो तेन्ना हेल्मेट घालून भितर पोत्तून 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 तेंच उतर हांव उच्चारतालो देवाच्या जेजूच्या गांव्यांनी म्हाका भलायकी मेवली जेजूच्या गांव्यांनी म्हाका भलायकी मेवली जेजू तुका दिनवास तुज्या गांव्यांनी म्हाका भलायकी मेवली तर हें कित्याक म्हणटालो हांव कित्याक जोरी तर देवान संवसार आपल्या उतरा वरवीं रचून हाडलेलो आहा आनी देवान आमकां आपल्या सारकेलीं केल्या आपल्या सोयंबाची केल्या तेन्ना देवान आमकां ती पदवी दिल्या आमच्या उतरांनी आमी जीं उतरां उच्चारता त्या उतरां वरवीं आमचोय संवसार घडोवन हाडूंक आमचोय संवसार बदलूंक आमचोय संवसार उबारूंक हें म्हाका समजणी जेन्ना मेवली तेन्ना ती हांवें परतून परतून तें देवाचें उतर म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारून ती म्हज्या जिवितांत पेकोणी आयज पूर्ण बरी म्हाका मेवल्या एक तर तें दुसरें म्हणटा तें बोगसणें घरा कडेन म्हजें आनी म्हज्या पाय मदें खूब झगड्यो जाताल्यो खूब झगड्यो वायट उतरां एकामेकाक एक दोन पाट एकामेकाचेर हातूय उखल्लेलो आसा सो म्हज्या काळजान तो म्हज्या पांय वरवीं राग आहलोलो आतां तो रागूय कितें जाता एके भाशेचें टेंशन तें न्ही एके भाशेची नडणी ती जी देवाचें उतर जें आसा ताका खाता ताका वाळूंक दिना
पूण 2020 वर्सा म्हाका हिवूय समजणी मेवली की तें जो तो राग आसा ते देवाच्या उतराक वाडूंक दिना. तर हांवें मागणें केलें जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्याचे शक्तीन हांवें म्हणलें जें कितें जाल्लें आसा तें जाल्लें आसा. पूण ह्या वेळार हांव म्हज्या डॅडीक बोगसूंक सोदतां. पूण हाकाय हें म्हज्या बळान म्हजे लागीं जावचें ना आहलें. हांवें बळ मागलें पवित्र आत्म्याचें. कित्याक म्हज्या मनान आजुनूय जें कितें वायट जाल्लें आसा तें आसा न्हू. ताजेर विसर घालूंक म्हज्या बळान म्हज्यान जायना. पूण जेन्ना पवित्र आत्म्याचें बळ हांव मागतां तेन्ना पवित्र आत्मो आपल्याचें बळ आमकां दिताच, केन्ना ना म्हणिना. भावार्थान जेन्ना आमी मागता पवित्र आत्म्या हें जें कितें हांव करूंक सोदतां तें म्हज्या बळान म्हाका करूंक जायना. पूण तुजें बळान फकत तें जातलें. हें जें हांवें मागणें केलें तेन्ना म्हाका म्हज्या डॅडीक भोगसूंक पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळें. म्हजें बळ न्हू, पवित्र आत्म्याचें. जाता न्हू कोणाक एक आमकां दूख आसा कोणें कितें आमकां म्हणलां वो कोणें कितें आमकां वायट केलां तें एक काळजान दूख आसता वय न्हू. आतां ती दूख भायर काडूंक खूब कठीण जेन्ना ती दूख आमी आमच्या काळजांतली भायर काडूंक आमचें बळ उजार करूंक सोदता पळय तेन्ना आमच्या बळान ती जायना. जेन्ना पवित्र आत्म्याचें बळ आमकां बळ दिता तेन्नाच ती पवित्र आत्म्याच्या बळान ती दूख भायर सोरोन येता. आमकां ते त्रास काडूंक नाका. ती जी दूख आसा ती आमच्या काळजांतली भायर काडूंक आमकां त्रास करूंक नाका. जेन्ना आमी पवित्र आत्म्या वरवीं टायम सारता, पवित्र आत्म्या विशीं टायम सारता तेन्ना तें पवित्र आत्म्याचें बळ आमचें जें दूख आसा ती सगळी नितो कोत्तात. सो तेंवूय पयले सुवातेर म्हाका भलायकी मेवली जें देवाचें उतर हांवें म्हज्या तोंडांतल्यान उच्चारलें एक तर तातूंत. दुसरें बोगसण्या वरवीं आनी तें बोगसणें म्हाका पवित्र आत्म्याच्या बळांतल्यान मेळूंक जालें. आतां हें केन्ना म्हाका कळोन येयलें जेन्ना म्हाका ती समजणी मेवली वय न्हू. समजणी नासतना आमच्यान कांयच करूंक जायना. आनी देव पासून म्हणटा जोरी तर आपलो लोक आजून पासून कोश्ट त्रास सोंसता आपल्या जिवितान ते आसात तांच्या जिवितान कित्याक तांकां सारकी कितें समजणी ती आजून मेळोंक ना. आतां ती समजणी आमकां कशी मेवता जाल्यार जोरी तर प्रॉब्लम आमकां समजणी ना म्हणून आनी आमकां ती समजणी ना म्हणून आमी जें कितें सारकें तें करूंक आमी पावनात. सो ती समजणी घेवपाक आमकां एक म्हणटा तो देवाचें उतर आयकून. आतां तूं आनी हांव मेळोन हांगासर देवाचें उतर आयकता तातूंत आमकां समजणी मेवता. ती समजणी मेवली म्हणटच आमी ताचेर एक एक्शन घेवपा जाय. ताचेर एक 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 फुडलें पावल मारूंक जाय जी देवाची आमकां समजणी मेवता ताचेर. आतां हांवें तुमकां सांगूंक प्रयत्न केला एक तर देवाच्या संवसारांतली सगळ्यांत व्हडली पदवी म्हणटा ती उतर आनी तेंच उतर घेवन देवान सगळो संवसार रचलेलो आसा आनी आमकां ताजे सारकें रचलेलीं आसात. म्हणटच आमकांय ती पदवी आसा आमच्या उतरांनी आमचो संवसार घडोवन हाडूंक बदलूंक उबारूंक वय न्हू. आतां आमी तें उतर उलोवंक जाता जें देंवचार आमच्या मनान घालता. वायट वस्तू सगल्यो कोणाचो राग कोणाची दुस्मानकाय वायट रिपोर्ट दुयेंसाचे रिपोर्ट वो दुसरे वाटेन देवाचें उतर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक. एक तर एके वाटेन उच्चारूंक उतर जें देंवचार आमच्या मनान घालता सगळें वायटपणाचें. दुसरे वाटेन देवाचें उतर बरेपणाचें जें जावन आसा तें आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक. आमी हो एक एग्जाम्पल घेतला पेकोणेचो. जेन्ना दोतोराचो रिपोर्ट मेवता आमी जेन्ना तें वायटपणाचें उजार दुयेंस कोणाक बरें करिना जायत न्हू. कोणाक बरें कोत्ता ना न्ही. दुयेंस येता आमचें जिवीत इबाडून आमचें जिवीत सोडून व्हरोंक न्हू. दुयेंसान कोणाचें बरें जाता ना न्हू. आनी दुयेंस देवान रचलेलें ना.
देवान म्हणलां आपल्याक जाय तुमकां सगल्यांक भलायकी मेवलेली. सो जेन्ना आमी तें दुयेंसाचें उतर उच्चारता परत 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 तेन्ना आमी तें वायटपणाचें उतर उच्चारता. पूण जेन्ना आमी दुयेंस आहा खरें पूण त्या दुयेंसांतल्यान देवाचें उतर, देवाचें उतराचें सोत जें आमी उच्चारता तें आमी उतर उच्चारता बरेपणाचें, विस्वासाचें उतर, भावार्थाचें उतर. आनी त्या भावार्थाच्या उतरान जें कितें आमकां पेकोडणी जाय ती आमकां आमच्या जिवितांत मेवता. आतां आमी पेकोणेचेरूच उलयता. तें जें जें कितें आमी उलयता आमचें उतर उच्चारता तें पेकोणेकूच आहा ना न्हू. कसलें आमच्या जिवितांत सिट्युएशन येवं, कितें आमच्या जिवितांत जाय, पयशां वरवीं, फामिली वरवीं, भुरग्यां वरवीं, बिजनसा वरवीं, जें कितें आमच्या जिवितांत करूंक जाता. तुमच्या जिवितांत कितें जाय तुमी जाणा, हांव नकळो. पूण तुमच्या जिवितांत कसलेंय सिट्युएशन आहा ताका हेंच लागू करूंक जाता, तुमचें उतर. वय न्हू. परत 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 पवित्र पुस्तकान आमी पळयता देवान आपूण फुडाराक कोत्तलो अशें म्हणून जायते पाटी जेन्ना देव एक आश्वासन दिता, एक ब्रदर प्रॉमिसाक कोंकणी वर्ड कितें, बासावणी. देव जेन्ना कसली बायबलान बासावणी कोत्ता तेन्ना देव उलयता ती बासावणी ऑलरेडी जाली कशी. अब्राहम खबर आहा तुमकां? बायबलान पवित्र पुस्तकान एक अब्राहम म्हणटा ताका आहा. तो अब्राहम, ताची बायलेचें नांव सॅरा. ओके. आतां तो जाणटे पिरायेर पावल्लो पूण ताका भुरगो नाहल्लो आनी तो रावतालो आपल्याक भुरगो मेवतलो म्हणून. तेन्ना देव ताका येवजिता एक बासावणी दिवंक. ते बासावणे वरवीं देव ताका सांगता आपूण तुका एक व्हडले पोरजेचो बापूय करतलो न्ही. जेसू देव म्हणटा आपणें तुका एक व्हडले पोरजेचो बापूय केला. हें केन्ना म्हणटा देव? अब्राहमाक पूत जावचे पयलीं पासून. देव आतां पळय उगडास तर देव अब्राहमाक बासावणी दिता तेन्ना अब्राहमाक पूत नाहल्लो न्ही. बासावणी दिता देव तेन्ना देवान कितें म्हणूंक जाय आसलें? आपूण तुका कोत्तलो, आपूण तुका एक व्हडले पोरजेचो बापूय कोत्तलो. देव म्हणिना. देव म्हणटा आपणें तुका एक व्हडले पोरजेचो बापूय केला. सो म्हणटा देव उलयता, बासावणी दिता तेन्ना पासून देव उलयता तेन्ना दिसता की तें जी बासावणी दिता ती जाल्ली आसा म्हणून. समजता? देव आतां देवाची स्टायल कितें? देव उलयतना केन्ना म्हणिना फुडाराक आपूण कोत्तलो. देव सदांच उलयता. बासावणी जेन्ना दिता तेन्ना देव म्हणटा आपूण जी बासावणी दिता ती आपणें ऑलरेडी केल्या, जाल्ली आसा ती दिसोना जाय. ते अब्राहमाक ताचो पूत दिसोना आसलो कित्याक तो जावंकूच नाहल्लो. पूण जेन्ना देवान अब्राहमाक बासावणी दिली आपणें तुका एक व्हडले पोरजेचो बापूय केला तेन्ना अब्राहमान 2 उतरां म्हणूंक जातालीं. एक तर जें कितें ताका दिसता ताणें म्हणूंक जातालें देवा तूं कितें उलयताय, म्हाका एकूय पूत ना आनी तूं हें कितें उलयताय की तुवें म्हाका व्हडले पोरजेचो बापूय केलाय म्हणून. खंय आसा कहो म्हाका समजना हें अब्राहमान म्हणूंक जाता. पूण अब्राहमान कितें केलें त्या बासावणेचेर भावार दवरूंक येवजिलें. अब्राहमान देवाचेर what's the word for doubt? What's the word for doubt? दुबाव. अब्राहमान दुबावाची उतरां उलोवंक ना. अब्राहमान उलोवंक ना अरे म्हाका हें कशें जावंक जातालें, आतां आपूण जालां जाणटो, हें आनी पिरायेचेर चेडो जावंक जाता? आतां कोण 9 वर्सांचेर म्हणून चेडो जावंक जाता कोणाक खंय? हें अब्राहमान दुबावाची उतरां न्ही वय. अब्राहमान ती उलोवंक जातालीं पूण अब्राहमान उलोवंक ना. अब्राहमान देवाची जी बासावणी हाडली जातून देवान म्हणलेलें आपणें तुका एक व्हडले पोरजेचो बापूय केला ती अब्राहमान मानून घेतली. आनी तें देवाचें उतर जें हाडलें बींग कशें तें आपल्या काळजान रिगोवन ताका वाडूंक ताका सोयेक दिलो, ताचो कुयदाद घेतलो. अब्राहमाक
आनी तो केन्ना हो दिसता तुका चेडो जालो 9 म्हयने लागता न्ही एक भुरगो जावपाक. सो देवान उतर दिलें 9 म्हयन्यांनी अब्राहमाक चेडो जालो ना 25 वर्सां लागलीं. 25 वर्सांनी कितें जातालें. आतां हांव म्हणोंक सोदिना आमी जें देवाचें उतर घेता आमच्या काळजांत देवाची बासावणी घेता आमच्या काळजांत ती रोयता आनीक 25 वर्सां आमकां रावचें पडटलें ती ताजें फळ पळोवपाक. हांव म्हणूंक सोदिना तें कित्याक जी म्हज्या जिवितान जें देवाचें बी हांवें पेकोवणेचें म्हज्या काळजांत रोयलें ताजें 3 म्हयन्या भितर म्हाका फळ पळोवंक मेवलें. 3 म्हयन्या भितर म्हाका पेकोवणी मेवल्ली. या अब्राहमाची दुसरी केस. अब्राहमाक जायते त्या 20-25 वर्सांनी जायतें ताच्या जिवितान आनी कितें जालें. पूण शेगीं देवाचें उतर जें कितें म्हत्वाचें आमकां तें देवान जी बासावणी दिल्ली ती ताजें फळ अब्राहमाक पळोवपाक मेवलें. आनी हें आमच्याय जिवितान जी बासावणी देव आमकां कोत्ता ताजें फळ आमकां जरूर मेवता. कित्याक बासावणी कितें जावन आसा देवाचें उतर देव बासावणी कशी कोत्ता आपल्या उतरांतल्यान न्हू. देव आनीक बरोवन धाडिना ऑर आतां बायबलान बरयल्लें आसा पूण बायबलान पासून तें आसा तें उतरां न्हू. सो बायबलान जें कितें बरयल्लें आसा तें देवाचें उतर आमकां एक बासावणी जावन आसा. आनी तें देवाचें उतर जें बरयल्लें आसा तें केन्ना तें जायना की तें फळ ताजें मेवना म्हणून. फळ मेवतात कित्याक त्या उतरान तें उतर जावन आसा पदवी. उतर जावन आसा पदवी. देवानूय तीच पदवी वापरलेली संवसार घडोवन हाडूंक. आमी आमच्या जिवितान तीच पदवी वापरूंक जाय. आमच्या जिवितान जें कितें आमकां जाय तें आमच्या जिवितांत फळ पळोवपाक. भलायकेचें, पयशांचें, भुरग्यांचें, कामाचें वो कसलें जावं उतर जावन आसा तें सगळ्यांत व्हडली पदवी. आनी हांवें सांगलां तें बरी देव केन्ना म्हणिना फुडाराक आपूण कोत्तलो. जेन्ना देव बासावणी दिता तेन्ना देव म्हणटा हें जाल्लें आसा आपणें केल्लें आसा. आनी हेंच दिसता आमकां जेजूच्या मोन्ना आनी पुनर्जवानपणा वरवीं. आमचे लागीं आमच्या हातीन आसा आमी कसलीं उतरां उच्चारता पळय तीं वायटपणाचीं ऑर देवाच्या उतराच्या देवाच्या बासावणेच्या बरेपणाची. आतां एक आहा आमी देवाचें उतर घेवन आमच्या जिवितांतूच तें लागू करूंक. पूण जरी तर आमचीं भुरगीं आहा तीं थोडीं मे बी वायट रस्त्यार चलता. आमचे लागीं पदवी आसा उतर उलोवन देवाची पदवी आमच्या भुरग्यांच्याय जिवितांत लागू करूंक. हांवें एका दुयेंसा वरवीं दुयेंसाचें तुमकां सांगलां. दुसऱ्याचें सांगता आतां. हांव गोंयचोच पूण हैद्राबाद काम कोत्तालो. हैद्राबाद काम कोत्ताना म्हाका एक दीस कळोन येयलें जोर येतालो. भोवन जोर येतालो. वखदां आमची नॉर्मल क्रोसीन घेता पॅरासिटामॉल घेता चलोन आहलें. मातसो वेतालो परतून तो जोर येतालो. टेस्ट केलो हांवें ब्लड टेस्ट. तातूंत कळोन येयलें म्हाका जाल्यार डेंगू. आतां डेंगू म्हणल्यार हांव भियेलो. हैद्राबाद आहलो थिंगासोर कोण ना आनीक घरचीं सगळीं घरासोर आहा. रुमान 2 जाण फ्रेंड रावताले तांकां कितें त्रास दितलो. घरच्या बराबर टायम आसलो घरच्या बराबर आसलेलें बरें न्हू. सो हांव हैद्राबादसान रिपोर्ट मेळना वरवीं सेम त्याच दिसा घरा आयलो. हैद्राबादसान गोंयां आयलो. गोंयां येवन कितें वखदां घेवपा जाय तीं दोतोराशी वचोंक केलें.
आतां डेंगू म्हणल्यार तुमकां खबर आहा जोर तो ते ब्लड प्लेटलेट कावंट देंवतात आनी सोर घालचे पडटात आनी हॉस्पिटलान एडमीट करचें पडटा आनी ते 10 दीस 15 दीस तो जोर उरता न्हू. म्हजो जोर गेलो 3 दिसांनी. तो कित्याक लागून गेलो आसतलो दिसता तुमकां? त्या टायमार म्हाकाय समजणी नाहली. त्या टायमार पासून म्हाका समजणी नाहली. म्हाका दिसता तें 2018 2018 तें म्हाका समजणी मेवली 2020. 2018 म्हाका समजणी नाहली. सो हांवें म्हणूंक ना म्हाका जेजूच्या गांवांनी पेगोणी मेवल्या म्हणून. हांव नाहलो भिरांतीन. सो कहो म्हाका ते डेंगूचे 3 दिसांनी पेकोणी मेवली आसतली. समजणी आहली म्हाका न्हू, पूण म्हजे बायलेक. बायल आतां ती म्हजी, तेन्ना आमी बाराबर आसलेलीं. समजणी आहली देवाच्या उतराची म्हजे बायलेक. म्हाका नाहली खरी, पूण तें म्हजे पासत उचान्नी कोत्तालें. जेजूच्या गांव्यांनी ब्रँडनाक भलायकी मेवल्या. जेजूच्या गांव्यांनी ब्रँडनाक भलायकी मेवल्या. ताज्या भावार्थांतल्यान पासून म्हाका भलायकी मेवली. म्हाका समजणी नाहली खरी, पण ताज्या भावार्थाच्या उतरांनी भावार्थाची उचारणी जी ताणें केली त्या उचारणें पासून म्हाका भलायकी मेवल्या. आतां तुमच्या भुरगीं आसात न्हू सगल्यांक? तुमचे भुरगीं आतां जरी धरात, हांव म्हणिना ती वायट रस्त्यार चलता म्हणून, म्हाका खबर ना. दर समजून घे म्हणटा. कोणाचीं आतां आवय बापूय आसा ताजे भुरगीं वायट रस्त्यार चलतात. तांच्या उतरांनी पासून पदवी आसा. भावार्थाची उच्चारणी तांणी करून आपल्या भुरग्यांक, त्या भुरग्यांक देवाचो उजवाड तांच्या जिवितान येवंक, तितली पदवी ती आमच्या उतरांनी आसा. न्हय आमच्या जिवितान देवाचो उजवाड, देवाची पेकोवणी घेवपाक, पूण आमचीं जीं लागचीं मोगाचीं आसात तांच्या जिवितान जेजूचो उजवाड तांकां येवपाक. ही उतराची पदवी उतर जावन आसा ती पदवी. आतां ह्या फुडें हांवें म्हणटल्यान पावड पडो. एक पाट आमकां समजणी मेवली खरी की आमच्या उतरांनी पदवी आसा, आमचें उतरूच जावन आसा ती पदवी. आनी पाड पडोंक कोणाक म्हणोंक येवचें ना न्हू, जावचें ना, काळीजूच येवचें ना. वो आनीक कसली आमी जायते आमचे कोंकणीन जायत्यो गायो आहा आमच्यो, कोणाक त्यो म्हणूंक जाता. काळीज येवचें ना न्हू, कित्याक आमी जाणो आतां तें आमचें उतर जावन आसा एक पदवी. तें उतर जें आमी आमच्या तोंडांतल्यान भायर सोदतात, जें कितें आमी उचारता तें आमकां मेवतलें. हांवें वडो म्हणलेलें सांगलेलें तुमकां मार्कोच्या शुभ वर्तमानान भावार्थ म्हणजे आमकां सांगता जें आमी मागणें कोत्ता तें मानूंक की आमकां तें मेवलें म्हणोन. ताजी उपरांतली वळ पयस पासून न्ही, उपरांतली वळ सांगता तुमी जें कितें म्हणटात तें तुमकां मेवतलें. मार्कोचें शुभ वर्तमान आमकां सांगता जें तुमी कितें म्हणटात तें तुमकां मेवतलें. जायते फावटी अशें जाल्लें आसा की एक घोव आसा, एक बायल आसा. जायते फावटी ती चिंतात न्हू, जरी तर म्हाका कितें जालें जाल्यार तुका कोण पळयतलो, तूं कसो तुजो कुयदाद घेतलो. आतां हें कितें जालें, जरी तर घोव वो बायल असलीं उतरां उचारतात जाल्यार तें उतर, त्या उतरान कसली पदवी आसा, वायटपणाची वो बरेपणाची. आमी जरी उतर म्हणटा अरे म्हाका कितें जालें जाल्यार तुका कोण पळयतलो, तातूंत बरेपण आहा कसलें ना न्हू. ती भिरांतणेची उतरां. आमच्या भुरग्यांकूच म्हणटा आमी आयस्क्रीम खायनाका थोंड जातलें. जाता वो ना? कित्याक लागून जाता काय, त्या आयस्क्रीमीन कितें वायट आसा म्हणून, वो आमी उतरां आमी जीं उलयल्यां तातूंत पदवी आसा म्हणून म्हणटा न्हू. कितले पाटी म्हणटा, खूब खोशी आसता भुरग्यांक तो आयस फ्रूट वालो घेवन येता ताका बाबा कितलीं खोशी जाता भुरगीं. पूण आमी म्हणटा ताका तूं खायना काय थोंड जातलें. म्हाका धाकटो आसतना खूब पाटी म्हणलां
समजणीन हाडली तेन्ना हांवेनूच म्हज्या जिवितान तें मानून घेतलां. पावसाच्या दिसांनी आयस्क्रीम खावंक उपकारना, थोंड जातलें. असलीं आनीक कितलीं आसात. आमचे वाटेन मानतात जेवल्या उपरांत न्हांवपाक उपकारना म्हणून, जेवच्या पयलीं न्हांवपाक जाय. आयकलां तुमी केन्ना? होय न्हू. तातूंत कितें, तातूंतय थोंड जाता म्हणटात. होय न्हू, कुशी भरोन येतात म्हणटा. केळें खाल्या उपरांत उदक पिवंक उपकारना म्हणटात. गोरे खाल्या उपरांत उदक पिवंक उपकारना म्हणटात. होय न्हू. हे कितलें आतां हीं उतरां आमच्या तोंड्यान भायर सरता. पदवी आहा न्हू त्या उतरांनी. त्या गोऱ्यांनी, त्या केळ्यांनी, त्या जेवणान कांय वायट ना. पूण हीं जीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता आनी आमी जें आयकता, दुसरो कोण आयकता, ताचेर आमी भावार धरूंक पावता न्हू. ताका लागून तीं आमचीं उतरां आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तीं म्हत्वाचीं. कित्याक तीं उतरां जावन आसा पदवी. आमी जरी तर कितें आयकना जाल्यार आमी ताचेर शिंतीत ना न्ही आमचो. जरी तर आमी कितें आयकुंकूच ना ताचेर शिंतीत आनी खंयचो आसतलो, ताचेर भावार्थ आनी खंयचो आसतलो. वय न्हू. आमी केन्ना जरी आयकुंकूच ना जेवल्या उपरांत न्हांवूंक उपकारना म्हणून कोणें आमकां सांगूंकूच ना, आमी आमच्या मनांतल्यान तें करूंक पावचीच ना न्ही. आमकां कोणें सांगलां म्हणुनूच आमी तें मानतात. होय न्हू. कोणें तरी तीं उतरां उलयल्या, तीं आमी मानून घेतल्या आनी तें आमी कोत्ता. जाता न्हू. आतां तोहेंच आमी एके वाटेन हें आमी मानून घेतलां. उमकें केल्यार उमकें जाता, सो आमी तें मानून घेता आनी कोत्ता. दुसरे वाटेन पळयल्यार देवाचें उतर मानून घेवन ताचेर आमी केल्यार आमची पदवी कित्याचेर आमी उजार कोत्ता? देवाच्या उतराचेर. आमचें उतर, आमची उच्चारणी कित्याचेर जाता? देवाच्या उतराचेर. आनी देवाच्या उतरान अशें कितेंच ना तातूंत वायटापण येतलें. देवाच्या उतरान फकत येता तें बरेंपण. सो आतां आमी एक लिस्ट आहा लांब, हें करूंक उपकारना, तें करूंक उपकारना, आनी कितें केल्यार आनी कितें जाता, अशें केल्यार तशें जाता. लांब लिस्ट आहा. जितलें लांब लिस्ट तितलें आमी जरी आमच्या जिवितान ओडून घेतलें, आयकल्लें, ताचेर विस्वास दवरलो, तें मानून घेतलें जाल्यार आमचीं एक्शनां तशीं जातलीं न्हू. आमी कितेंच खावपाक धादोशी जावचीं ना. घोरे खालें, भिरांत आमचेर, अरे थोंड जातलें. केळें खालें, अरे तान लागल्या खरी, उदक नाका पिवपाक, थोंड जातलें. होय न्हू. जितलें आमी फोटी ज्यो मानून घेतात, भिरांतीचीं उतरां जीं मानून घेतात, ताचे प्रमाणें आमकां तें एक खुशालकाय आसना जिवितान. कोत्तात आमी, पूण एक भिरांतूय आसता जिवितान. ती भिरांत भोवन चोलोन, ते भिरांतीन चोलोन जिवितान सदांच भिरांत उरता न्हू मागीर ती. वय. पूण दुसरे वाटेन देवाचें उतर आमकां कितें दिता? भावार दिता. जितलें आमी सुबेज देवाचें उतर आयकता, देवाचें उतर आमच्या मनान दवरता आनी तें आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारता, तितलें आमकां बरेंपण मेवता. देवाचें उतर सगल्याक लागू जाता न्हू. कसलेंय जावं आमचें, कसलेंय सिट्युएशन आमच्या जिवितान जावं, देवाच्या उतरान आमकां भासावणी आहा. आनी तें जेन्ना देवाचें उतर आमी घेवन तें मानून आमी चलता, तेन्ना येता भलायकी, तेन्ना येता शांती, तेन्ना येता खुशालकाय, येता दोसपण जिवितान. वय न्हू. आतां कोविडाचें धरात. वय. कोविडाचो न्यूज आमकां कसो कमता? कोण सांगता, वॉट्सॅपार कोण धाडटा, न्यूजाचेर आमी वाचता, टी व्ही घातली, टीव्हीचेर दीसभर जेन्ना कोवीड जातालें, दीसभर कोविडाचोच न्यूज जातालो. दीसभर जरी आमी कोविडाचोच न्यूज आयकता, जितलें आमी सुबेज आयकता तितलें आमचें मन सुबेज ताचेर वेता न्हू. केसी इतल्यो जाल्यो, इतलीं जाणां मेलीं, आनी कोण हॉस्पिटलान आहा, अरे तो शेजारी ताका कोवीड जालां, तांचेशी वचो नाकात, एकल्याकूच न्ही ताच्या फॅमिलीकूय जालां, अरे ह्या मिनिस्टराक कोवीड जालां, त्या मिनिस्टराक कोवीड जालां, हो मेला, तो मेला, थिंगासरलो. दीसभर तेंच चलतालें न्हू. आतां जरी तर सगळोगत आमी तें आयकता, आमी खुशाल आसतलीं, शांती आसतली जिवितान ना न्हू. आसतली ती कितें भिरांत, आनी तीच आमकां जाताली न्हू. कितलीं भिरांतीन आमी चलतालीं. कोणाक मेळोंक वचना जाल्यार, अरे आमची शेजारी गोड संबोध आमचो, आमी तांचेर दिसपट्टी येवन वचोन हाडलीं तांगेर. आमी रांदलें जाल्यार तांगेर व्हरोन दितालीं, तांणी रांदलें जाल्यार आमगेर हाडून दितालीं. पूण कोविडान कितें जालें? आमी पळोवन बसून केन्ना हाडलीं न्हू. आमच्या बोलकान रावन तांकां बोलकान हालो म्हणटालीं जायत,
पूण लागीं वचोन उलयतालीं ना. कित्याक आमकां हाल्ली भिरांत. सगलो हो न्यूज आयकून 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 आमच्या काळजान भिरांत आयली न्हू. पूण दुसरे वाटेन जरी तर आमच्या लागीं देवाचें उतर हाडलें. देवाचें उतर कितें सांगता? ब्रदर वॉट इज साम्स इन कोंकणी? साम्स? स्तोत्रां. बायबलान स्तोत्रांचें पुस्तक आहा. तातूंत 91 स्तोत्र तें आमकां सांगता जरी तर देवाक तुमी तुमचो राखणदार कोत्तात, देवाक जाल्यार देवाक तुमी सांगतात देव तूं आमचो राखणदार, तुजेर आमचो विस्वास, तूंच जावन असो आमचो देव. जरी तर आमी अशी उच्चारणी कोत्ता जाल्यार देव म्हणटा आपूण तुजे सरभोंवतणी तुका आपल्याक वेंगेन घेतलो. आनी जरी तर तूं आपल्याचे वेंगेन आसाय जाल्यार हें जें संवसारान वायट आहा, वायरस जावं कसलें दुयेंस जावं तें तुका तेंकोन पासून येवंक जावचें ना. देंवचार जो तुजेर वार कोत्ता, तुजेर भाले सोडून मारूंक सोदता तें तुका लागचें पासून ना. हें देवाच्या उतरान सांगता. आतां हें आमी कोविडाकूय लागू करूंक जाता? पळय न्हू, आमी जरी तर देवाचें उतर आमी दीसभर जसो न्यूज आयकतालो, न्यूज हें जालां तें जालां तें जालां, तेच भाशेन जरी तर देवाचें उतर आयकलें, देवाचें उतर सांगता ना आपूण देवाचे वेंगेन आसा. वायरसान म्हाका हात पासून लावंक जायना, वायरस म्हज्या लागीं पासून येवंक जायना. जरी तर म्हजो विस्वास ताजेर वेता जाल्यार कितें येतलें? एक शांती न्हू, भिरांत. कोण आमचो शेजारी कोविडान बरो ना जाल्यार तेन्ना पासून आमच्या काळजान भिरांत आसची ना. ताका गरज आहा म्हजी, हांव वेतलो ताका आदार करूंक. म्हाका ती काळजान भिरांत आसचीच ना. कित्याक म्हजो भावार्थ कित्याचेर आहा? देवाच्या उतराचेर. की देवान म्हणलां जरी तर तूं म्हाका देव म्हणून मानून घेताय, तूं म्हाका सांगताय की म्हजो विस्वास तुजेर आहा जाल्यार आपूण तुका आपले वेंगेन घेवन तुका लिपयतलो. तो वायरस तुका हात पासून लावंक जावचो ना. सो तशें जाता तें जेन्ना आमी कोण कितें वेगळ्या वेगळ्या भाशेचें कितें कितें आमकां संवसारीक वस्तू सांगतात तें आमी आयकता. आयकलें म्हणटो काळजान वता, तोंडांतल्यान भायर सरता. पळय न्हू, जरी तर तें आमी आयकुंकूच ना, तें आमकां उगडासूच ना, तोंडांतल्यान भायर सरचें ना न्हू. तशें एक तर आमी तें करूंक जाता, संवसारांतलें सगलें कितें आयकून काळजान घेवन तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाता, वो दुसरे वाटेन देवाचें उतर आयकून, देवाचें उतर आयकून पयले सुवातेर काळजान रिगोवन तोंडांतल्यान उच्चारून त्या देवाच्या उतराची पदवी आमच्या जिवितांत अनुभवूंक जाता. दुयेंसा प्रमाणें हांवें सांगलां तें कितें केलें हांवें? दोतोराचे रिपोर्ट आसलेले खरे, जायतो लोक सांगतालो अरे बाबा हें खायनाका तें खायनाका. जेन्ना म्हाका समजणी मेवली आनी हांवें देवाचें उतर आयकून, देवाचें उतर आयकून काळजान म्हज्या रिगोवन तें तोंडांतल्यान म्हज्या उच्चारलें तेन्ना म्हाका ती पेकोडी मेवली. तो जावन आसा देवाच्या उतराच पदवी, उतराची उतरान जी पदवी आसा पळय ती. आतां हांवें म्हणलां देवान आपल्या उतरांतल्यान संवसार घडोवन हाडलो, आमकां आपल्या सारकी केली. एफेसकारांची चिटीन पवित्र पुस्तकान भाग्यवन पावलू एफेसकारांक चीट बरोवन ते चिटीन सांगता जेजू जें कोत्तालो तेंच तुमी करात. तुमचे वस्तुकी शिंकपाची गरज ना तुमकां. जेजू जें कोत्तालो तेंच तुमी करात. जेजून कितें केलें? जेन्ना कोण ताजे अशी कोण दुयेंस घेवन आयलो तेन्ना जेजून म्हणलें अरे म्हाका हें जायना बाबा, हें तुजें व्हडलें दुयेंस, म्हाका म्हजे लागीं घडचें ना. म्हणलें जेजून ना न्हू. जेजून ताचेर हात वेस्तारलो आनी ताका म्हणलें तुजी बेकोणी घे, तुज्या भावार्थान तुका भलायकी मेवल्या. केदें व्हडलें दुयेंस जावं, तें व्हडलें दुयेंस आमकां, देवाक व्हडलें ना न्हू. आख्खो संवसार संवसार केदो व्हडलो आहा जाणा, आमचोच संवसार केदो व्हडलो आहा तो जाणा तुमी. आमच्या संवसारा भायरूय आनीक जायतें कितें आहा, सुर्य आहा, दुसरे ग्रंथ आहा,
आख्ख्या मळबान नोकेत्रां भरल्या असलेच आनीक दुसरे कडेन आनी कितें कितें आसा दुसरे ग्रंथ हें सगळें देवाच्या उतरान जरी रचून येयलां जाल्यार आमच्या एका धाकट्या प्लॅनेटार दुयेंस आमच्या जिवितान येता तें देवाक व्हडलें ना न्हू देवान सगलें जेजूच्या मोन्ना आनी पुनर्जेवणपणा वरवीं सगल्या वायटपणाचो नाश केल्लो आसा तें आमच्या जिवितान लागूंक जाता भावार्था वरवीं कित्या वरवीं भावार्थ आनी तो भावार्थ कसो आमच्या जिवितांत आमी लागू करूंक जाता पयले सुवातेर आमची उतरां बदलून सो आतां आमी फुडें मोडटोन म्हणटले आरे दुखता चलोंक जायना म्हजे लागीं स्टेप्स चडोंक जायना जाणटेपणार म्हणटा अरे जाणटेपण आतां आनी म्हज्यान काम करूंक जाता ही कसलीं उतरां उचारता आनी वायटपणाची ओ बरेपणाची जाणटेपण एके कडेन म्हणटा आपले लागीं स्टेप्स चडोवंक जायना दुसरे कडेन 90 वर्सांचो दादलो एकलो बोट घेवन आख्खो संवसार भोंवता ताजी 90 वर्सां डिफरंट आनी आमची 90 वर्सां डिफरंट जरी तो ताज्यान करूंक जाता आमच्यान देवाच्या उतरा प्रमाणें केदें व्हडलें जैत व्हरूंक जाता जावं तोन्ने पिरायेर जावं जाणटे पिरायेर आमचें जैत कित्याचेर दवरलेलें आसा देवाच्या उतराचेर आमच्या बोळाचेर न्हय तो जो 90 वर्सांचो दादलो जिमान वेता आसतलो एक्सरसायज करता आसतलो एवरी दर दिसा 2-3 वरां प्रॅक्टीस करता तें ताजें बळ आसतलें जायत ना म्हणिना पूण आमचें बळ कोणाचेर दवरलेलें आसा देवाच्या उतराचेर देवाचें उतर जेन्ना आमी आयकून काळजांत रिगोवन तोंडांतल्यान उच्चारता तेन्ना तें बोळाचें त्या उतराचें जैत आमच्या जिवितांत आमी अनुभवूंक पावता एक तर तें उतरां ओके भावार्थाचे वाटेर आनी कितें आसा उतरां आयकलीं तोंडांतल्यान उच्चारलें जालें ना जें आमी आयकता उतर आयकता काळजान रिगोवन तोंडांतल्यान उच्चारता ताजेर आमी भावार्थ धरून आमी एक फुडलें पावलूय घेवपाक जाय जरी तर आमी म्हणटा आमच्या दिमपरांनी दूख आसा मानून घेता आमी जेजूच्या गांव्यांनी म्हाका भलायकी मेवल्या म्हजी दिपरांतली दूख बरी जाल्या जरी तर तें हांव स्वत मानता जाल्यार आमचें एक एक्शनाक कितें म्हणटा कोंकणीन एक एक्शन आमच्या त्या वेवहारान घालूंक जाय पयलीं जरी आमी म्हणटालीं आमच्या दोंपरांनी दूख आहा म्हाका स्टेप्स चडोंक जायना जरी तर आमी मानून घेता आमकां देवाच्या उतरांत जेजूच्या गायांनी म्हाका बऱ्याकी मेवली जाल्यार आमी त्या वेव्हारान कशें घालतलीं कोरन्यांनी एक कोरनी करची पडटली आमकां भावार्थ जरी आसा जाल्यार तो भावार्थ काळजानूच धरूंक जायना न्हू काळजान धरिना जाल्यार ताका फळ कशें मेवतलें फळ मेवपाक एक कोरनी करूंक जाय जेन्ना तें बी किल्लोता ताका उदक घालूंक जाय सारें घालूंक जाय वय न्हू तें आमच्या कोरन्यांनी आमकां करचें पडटा वेव्हारान घालचें पडटा जरी तर आमी म्हणटा दिमपरांनी दूख हाल्ली पयलीं आतां जरी आमी भावार्थ धरता भलायकी मेवली जाल्यार पयलें जें कितें आमकां करूंक जायना हाल्लें स्टेप्स चडूंक जायना हाल्लें जाल्यार तें ती कोन्नी घेवन एक पावल फुडें मारून जें पयलें करूंक जायना हाल्लें तें आतां करूंक जाय आमच्यांनी ती जावन आसा आमच्या भावार्थाची कोन्नी जेजून पासून तोहेंत केलें जेजून फकत उलोवंक ना की तुज्या जेजून दोळ्यांक हात लावन ओ कानान बोट घालून कोणाक जरी पेकोणी दिली जाल्यार फकत उलोवंक ना न्ही तो कोन्नी केली तशेंच कोन्नी केली तांकां पळोवंक लायलें आयकूंक लायलें तो तांचे लागीं उलयलो तांकां एक विचार केलो दिसता काय म्हणून आनी तांच्यांनी ती एक कोरनी पडून वय आमी गो ते धांवूंक लागले ते उठोन चलोंक लागले जेजून एक आमकां सांगता पवित्र पुस्तक एक पांगोळ दादलो आहलो
ताका चलोंक जायना आहलें आनी ताका खूब वर्सां 30 वर्सां तो चलोंक जायना आहलें ताका ओके आनी तो रावतालो 30 वर्सां आपल्याक पेकोणी मेवतली म्हणून जेजू ताजेशी गेलो आनी जेजून ताका सांगलें तुका पेकोणी जाय तो म्हणपा लागलो वय आपल्याक जाय सो जेजून कितें केलें जेजून फकत उतर उलयलें तुजी पेकोणी तुका घे उठ आतां आनी चलोंक लाग हो ना हो पांगुळ्ळ दादलो 30 वर्सां ताका चलोंक जायना आहलें आनी जेजू ताका सांगता पेकोणी घे उठ आनी चलोंक लाग म्हणून कितें जाता रे तें अरे 30 वर्सां चलोंक ना तो विसरलो आसतलो न्हू चलोंक पूण हीच भावार्थाची कोन्नी जें करूंक जाय नाहलें पयलें तें मानून घेवन भावार्थान मानून घेवन आपूण आतां आपल्याक ती भलायकी मेवल्या तेंच आमी करूंक सोदता सो तो अपांगूळ दादलो 30 वर्सां चलोंक नाहलो पूण जेजूचें उतर आयकून ताजेर विस्वास धरून तो उठलो आनी न्हूंयत उठलो चलोंक आनी धांवूंकूय लागलो ही देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरून एक कोरनी ताणें केली आपोसलूय आमी आतां जेजूच्या मरणा उपरांत जेजू परतून स्वर्गार गेल्या उपरांत आपोसलूय तोहेंच करूंक लागले पेकोणी दिवन आपोसलांचे वॉट इज एक्ट्स ऑफ द apostles कोर्न एक्स या ओके पेद्रू आनी जुआंव एका मंदिरांत वेताले तेन्ना मंदिरा भायर तांकां असोच परतून एक अपांगूळ दादलो मेवलो तो दिसतालो हो भिकारी कहो पूण पेद्रू आनी जुआंवान ताका सांगलें पळय तुजे लागीं आमकां दिवपाक व्हडलें भांगर व्हडले पयशे ना आमचे लागीं आसा देवाचें उतर सो देवाच्या उतरांतल्यान तुजी पेकोणी घे आनी उठ आनी चलूंक लाग आतां ताणें उतर उलयलां खोलें पूण दोगांयनी ती उतर भावार्थाची एक कोरनी करूंक जाय एक तर त्या अपांगूळ दादल्यान उठोंक जाय नाजाल्यार आपोसलांनी ते जरी भावार्थ करता भावार्थ धरता की तें उतर ताणें उलयलां त्या भावार्थान त्या दादल्याक पेकोणी मेवल्या जाल्यार तांणी ताका हात दिवन उठोंक जाय आनी हेंच तांणी केलें जें पयलें त्या अपांगूळ दादल्या लागीं जाय नाहलें तें करपाक तांणी ताका सांगलें जेजूनय तेंच केलें अपांगूळ दादल्याक पयलीं जें चलोंक जाय नाहलें तें उठोन चलोंक लायलें अशी दुसरी वस्त भावार्थाची कोरनी आमच्या जिवितांत आसूंक जाय पयले सुवातेर उतरांनी आमी तो भावार्थ आमचो उचारूंक जाय आनी दुसरी आमच्या भावार्थाची एक कोरनी करून तो भावार्थ आमचो वेव्हारांत घालूंक जाय वय दोरूमदूतांचो इतिहासान सांगता या आतां ओके उतरां आमची चेंज केली एक भावार्थाची कोरनी करून तें उतर देवाचें उतर जें आमी आयकलां तें वेव्हारांत घातलें तितल्यान पुरो आसतलें 2 वस्तू न्हू जायत पूण हातून आतां बी रोयलां त्या बियाचो आमी कुयदाद घेता उदक घालता तेका सारें घातलां पूण ती नोंडणी आहा तिवूय काडूंक जाय न्हू ती नोंडणी दुबाव टेन्शनां ऑन भावार्थ आतां आमी व्हडो तुमकां सांगलां हांवें जेन्ना आमी हिशी भावार्थाची कोरनी करता भावार्थाचें उतर उचारता जांकां कोणाक देवाच्या उतराची समजणी ना तांकां तें पिशापण कशें दिसतलें आनी ती तुमकां सांगी बी अरे ही कितें पिशापणां करता तुमी हल्लें सगळें कांय चलना बेश्टी ही कोणाक पेकोडी मेवता 1-2 दिसांनी असलीं उतरां तुमकां कोण ना कोण सांगीत तेन्ना तीं उतरां कितें करतलीं तुमच्या कानान येतलीं तुमी आयकलीं जाल्यार ती जातली नोंडणी ती नोंडणी तुमी काडून भायर उडोवंक जाय वय न्हू जोरी तर तुमी एका देवाच्या उतराचेर भावार्थ धरतात देवाच्या उतराच्या जेजूच्या गांवांनी म्हाका भलायकी मेवल्या आनी तुमकां कोण येवन सांगता आरे तो हें जायना हें बेश्टें जेजू केल्यार तल्लें चलना तें पयलां केन्ना कोणाक ना व्हडलीं तुमकां वायटपणाची उतरां आयकूंक मेवतलीं तेन्ना ती नोंडणी जी आसा ती तुमी काडूंक जाय नोंडणी जाली त्या देवाच्या उतराचेर हातिली त्या देवाच्या उतराक वाडोवंक दिवची ना
जायते पाटी हें म्हणटात हेंचें दुयेंस आहा न्ही तें एक तुका देवाची येवजण आसतली तुज्या जिवितान. देवाचो गोड देव जाणा. आयकलां आसतलें न्ही तुमी. देवान हें तुज्या जिवितान दुयेंस धाडलां तें तुका कसली तरी शिकवण दिवंकूच धाडलां आसतलें. ताजी हें तुज्या जिवितान दुयेंस धाडूंक कसली तरी ताजी येवजण आसतली ती तुवें मानून घेवंक जाय. देवाक रेस्पेद दिवंक जाय. ही सगळी ती नोंदणी. कित्याक आमी जाणो देवाची येवजण केन्नाच नाहाल्ली मनशान दुयेंस सोंसलेलें. जोरी तर देवाची येवजण आसली मनशान दुयेंस सोंसलेलें जाल्यार जेजू येवन सगल्यांक पेकोणी दितलो आसलो. देव बाप आनी देव पूत दोगूय एक न्हू ते दोशी जावंक जाता ना न्हू. जेजून पोत्तून म्हणटा आपूण आनी आपल्याचो देव बाप एक. जें आपल्याचो बाप कोत्ता तें आपूण पळयता आनी आपूण कोत्ता हें जेजू म्हणटा. जेजूचींच उतरां ती म्हजी न्हू. जेजूच म्हणटा आपूण आनी आपल्याचो देव बाप एक. आमी दोशी जायना. पूण जोरी आमी चिंता देवान दुयेंस धाडलां आनी जेजू वचोन तें दुयेंस पेकयता जाल्यार दोगूय दोशी जाले ना. जोरी तर देवान दुयेंस धाडलेलें जाल्यार जेजू म्हणटलो आसलो अरे बाबा तें म्हज्याच बापायन तुका दिलां वय न्हू. तो कित्याक पेकोणी दितलो आसलो. हाचेर आमकां गमता देवाची केन्नाच येवजण नाहल्ली मनशाक दुयेंस सोंसूंक. दुयेंस येता पातकाक लागून भिरांतीक लागून वो कसल्याय वायटाक लागून. आमी जायते फावटी आमकां समजना ती कित्याक येता पळय तें. पूण समजता तें हें जेजून सगल्यांक पेकोणी दिल्या. आयज आमकां ती जेजूच्या उतरा प्रमाणे आमकां आमच्या जिवितांत भोगूंक मेवता. सो आमी कितें काडून भायर उडोवंक जाय. नडणी. ती नडणी एक पाट जाताय आमकां दूख वाडटा. दूख ती वचत ना तेन्ना एक पाट आमकां विस्वास धरूंक भावात धरूंक त्रास जाता. पूण तेंत आमचें मन घट करूंक आमकां देवाचो उलो जें दूख आमकां दिसता ती एक दुबाव हाडूंक. दिंपरान दूख आहा ओके. आमी उचात्ता देवाच्या उतरान देवाच्या जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका भलायकी मेळल्या. जेजूच्या गाव्यांनी म्हाका भलायकी मेळल्या. पूण तें दोंपर म्हाका सांगता तें दोंपर म्हजे लागीं उलयता दूख आहा आजुनूय दूख आहा. आनी ती दूख जरी तर आमी आमचें मन त्या दुखीचेर दवरता जाल्यार तेन्ना आमकां तो दुबाव येवंक लागता. आनी दुबाव कितें करता तें बीन जें जेजूच्या उतराचें आमी रोयलां ताका वाडूंक फळ दिवंक दिना. दुबाव टेंशन तेन्ना त्यावूय आमचें मन आमी थिरावचें पडटा जेजूच्या उतराचेर. जितलें आमकां दिसता पेकोणी मेळोंक ना तितलें आमचें मन आमी घट करून देवाच्या उतराचेर तें रिगूंक आमी प्रयत्न करचो पडटा. म्हजे पेकोणीची खबर सांगल्या न्ही तुमकां. 3 म्हयन्यां भितर म्हाका पेकोणी मेवली. पूण 6 म्हयन्यांनी पोत्तून रोगत दिसलें म्हाका. अरे हांव म्हणटालो म्हाका पेकोणी जेजूच्या गांव्यांनी म्हाका पेकोणी मेवल्या म्हजीं वखदांय बंद जाल्यां रोगत हें पळोवंकूच ना हांवें आतां. अरे पूण 6 म्हयन्यांनी म्हाका पोत्तून रोगत दिसता. तेन्ना म्हज्या मनान कितें येवंक जाय दुबाव येवंक जातालो. तेन्ना म्हजें मन हांवें घट केलें जेजूच्या उतराचेर आनी हें उच्चारलें म्हज्या तोंडांतल्यान. जोरी तर रोगत येता हांव नकळो तें रोगत कित्याक येता तें. पूण तें त्या दुयेंसाक लागून येना आसतलें कित्याक त्या दुयेंसांतल्यान म्हाका पेकोणी मेवल्या. तें दुयेंस नात म्हज्या जिवितान आनीक जाल्यार रोगत खंय येतलें. रोगत येता आनी कित्याक येता आसतलें. तातूंतल्यानय म्हाका पेकोणी मेवल्या. पूण तो दुबाव ते रोगतांतल्यान म्हज्या मनान दुबाव येवंक जातालो अरे हांवें म्हणलेलें म्हाका पेकोणी मेवल्या मे बी म्हाका मेवंक ना आसतली. जावंक जाता न्हू. पेकोणी जरी मेवल्ली जाल्यार हें रोगत कशें येता आनी पोत्तून. तो म्हाका दुबाव त्या टायमार येवंक जातालो. पूण त्या दुबावाचेर हांवें म्हजें मन थिरावंक ना. म्हजें मन हांवें घट केलें
परतून जेजूच्या उतराचेर. आनी 7 दिसां भितर तें रगत परतून बंद जालें. आनी आयज 3 वर्सां जालीं एक पावट पासून हांवें आनीक रगत पळोवंक ना. न्ही म्हूण कसलीं वखदां घेता. हालेलुया. सो आमचें उतर देवाच्या उतरा भाशेन आमचें उतर आसा, आमच्या उतरांनूय आसा पदवी. उतर जावं येता आमचें वायटपणाचें, भिरांतीचें, टेन्शनाचें, ऑर वो देवाच्या उतराचें भावार्थाचें उतर जावन येता. तें आमच्या हातीन आसा. उतर सगल्यावन व्हडली पदवी आख्ख्या संवसारांत. देवान संवसार रचलो आपल्या उतरा वरवीं. आमी आमचो संवसार घडोवन हाडूंक जाता आमच्या उतरा वरवीं. आमच्या हातीन आसा आमी उतर कसलें उलयता पळय तें. आमच्या जिवितान, आमच्या घरच्यांच्या जिवितान तें आसा आमच्या हातीन. वायटपणाचें उतर उलोवन न्हय, पूण भावार्थाचें उतर उलोवन. आनी तें भावार्थाचें उतर आमकां मेवतलें जेन्ना आमकां जितलें सुबेज देवाचें उतर आमी समजून घेता. हालेलुया. हालेलुया. मागणें करून काबार करया. बरें. आतां देवाचें उतर, देवाच्या उतराची आमकां समजणी कशी मेवतली. देवाचें उतर जरी आमकां सुबेज वाचून घेवं. हांवें आतां म्हणलां तूं सगल्यो फोटी, एक लांब लिस्ट आमचें फोटींचें दुबावाच्या उतरांचें तें आमी मानून घेता. ओके. तोहेंच आमी एक लांब लिस्ट करूंक जाता देवाच्या उतराचेर. वय न्हू. जितलें सुबेज आमी देवाचें उतर मानून घेता तितलें आमच्या जिवितान तितली बऱ्याकी मेवतली आमकां. जितली सुबेज समजणी तितली सुबेज आमकां बरेंपण. कित्याक देवान जें बरेंपण दिलां तें इतलेंशें दिवंक ना न्हू थोड्यांत. देवान भरपूर ओतून दिलां. आमच्या आख्ख्या जिवितान उणेंपण कांयच आसचें ना तितलें आमकां बरेंपण दिलां. देव दिता इची मिची करून ना न्हू. आमी दिता आसतली कोणाक सोयऱ्यांक बी. कोण केक हाडली जाल्यार आमी मे बी एक धाकटुलो पीस दीत. पूण देव तसो इल्लेंशें दिता ना न्हू. देव भरपूर भरून वचसर बरेंपण आमकां आमच्या जिवितान दिता. चिंतात कोणाक भुरगीं आहा? भुरगीं आहा? वय आसा न्हू. तुमच्या भुरग्यांक कोणें आदीं जातालें पळय, भुरगीं जालीं म्हणटच कोण एक सोयरो आहा. तो सोयरो म्हणटालो म्हाका भुरगें ना, तुजें भुरगें म्हाका दिताय आपूण ताका वाडयता. आदल्या तेंपार जातालें न्हू. पयलीं जातालें. वय पोसकें म्हणून घेतालें न्हू. तुमकां जरी कोणें सांगलेलें, कोण येवन तुमचे लागीं तुमच्या भुरग्यांक मागलेलें, तुमकां जातलें हाडलें? जायना न्हू. आपल्याचो स्वताचो पूत, आपल्याची स्वताची धूव कशी दुसऱ्यांक दिवं? आमकां जायना हाडलें. ती धूव दुसऱ्या कडेन आसून पासून जिवी आसतली हाडली. ताचो खूब कुयदाद घेतलो आसलो कोण ताका पोसको वाचता पळय तो कुयदाद घेतलो आसलो. पूण देवान कितें केलें? जेजू देवाचो एकलोच पूत. देवान ताका मोरूंक पासून धाडलो. आपल्या फायद्याक न्हू, कोणाच्या फायद्याक? आमच्या फायद्याक. आमकां बरेंपण मेळोंक. आमकां कितली दूख जातली हाडली. आमी आमचो भुरगो 9 म्हयने ताका कुसव्यान पाळून खूब ताचो कुयदाद घेतला. आनी भुरगो जल्मलो म्हणटच आनी कोणाच्या हातीन ताका दिवंक जायना न्हू. कितलें दूख जातली. देवान एकल्याच आपल्या पुताक खुर्सार मरोंक पासून एक लोजेचें मरण ताका सोंशीसोर एक धाडलो आमच्या फायद्याक, आमच्या बरेपणाक, आमचीं पातकां भोगसुंच्याक.
हो देव जें कितें बरेंपण आमकां दिता तो इची करून दितलो, चिमटी भर दितलो, ओतून दितलो. जरी तर आपल्या ताणें एकल्याच चेड्याक आमच्या बरेपणाक पासून धाडूंक तो फाटीं सरलो ना. हेर सगळी वस्त आमी आमच्या बँक अकावंटान लाख आसतात, गाल्फान जॉब आसतात, ते देवाक व्हडले. देवाची देवा कडेन सगल्यांकीन म्हत्वाची वस्त आसलेली ती कितें? देवाक सगल्यांकीन म्हत्वाचें आसलेलें तें कितें? आपल्याचो पूत. जरी तो देवान आपलो एकलोच पूत आमकां दिलो मोरो पर्यान, गाल्फाचो जॉब, बँकान लाख, ते दिवचो नासतना रावतलो लोक. भलायकी आमकां संवसारान जिविताक खूब गरजेची न्हू. ती भलायकी पासून दिवनासतना देव म्हणटलो अरे दिना तुका भलायकी, सोंस तूं ह्या संवसारान कितें त्रास सोंसताय सोंस, म्हाका विचारिनाका. देव म्हणचो ना न्ही. देवान भरपूर वतो सोर आमकां बरेंपण दिलां. आनी हें बरेंपण कशें मेवता? जेजू वरवीं. जेजून सगलें जें संवसारान वायट भितर चल्लेलें आदाम एवेच्या पातकाक लागून जें वायट भितर चल्लेलें ताजेर जेजून जोयत व्हेलें आपल्या मोन्ना आनी पुनर्जिवणपणा वरवीं. आदल्या काळार कितें जातालें? देवान आज्ञा दिल्ली, पातक केलां तुमी. आदाम एवे उपरांत सगलो लोक जो आसलो, देवान तांकां सांगलेलें तुमी पातक केलां. त्या पातकाक लागून म्हजें आनी तुमचें जो संबंद आसा तो एके भाशेन तुटलेलो आसा. तो परतून घट करूंक देवाक आनी मनशाक परतून एक जावपाक आपूण आपल्याचो पूत धाडटलो. पूण तो पूत येसोर तुमी आपल्याक एक बली दिवपाक जाय. देव वाचलो हांगासर, मनीस आसले हांगासर. मनशाक आनी देवाक एके कडेन येवपाक जायनासलेलें. कित्याक? पातकाक लागून एक मोदें सेपरेशन जाल्लें तांचें. मनीस एके कडेन, देव एके कडेन. उलोवंक जातालें तांणी एकामेका लागीं, पूण मनशाक देवाक लागीं येवंक जायनासलें. फकत तें जातालें केन्ना? देवान मनीस देवाक एक मेंढऱ्याची बली दितालो. आयकलां न्हू तुमी? हें सगळें जाणा न्ही तुमी? मनीस देवाक लागीं येवंक जायनासलो, पूण जरी तर ताका लागीं येवंक जाल्लें, देवा लागीं संबंद दवरूंक जाल्लो, जाल्यार ताका एक मेंढऱ्याची बली दिवची पडटाली. आदल्या काळार हें देवाक आनी मनशाक एक जावपाक ती मेंढऱ्याची बळी जावंक जाली. पूण तरी पूण बली दिली पासून जाल्यार मनीस जसो पयलो आसलो आदाम एवेन पातक करच्या पयलीं जे परी मनीस आसलो पदवेदार, देवा लागीं आख्ख्या संवसाराचेर राज चलोवपाक ताका देवान अधिकार दिल्लो, तें रूप तरी पूण तांकां मेळनासलें. कित्याक? मनीस आजुनूय पातकाक गुलाम आसलो. पातक मनशाच्या जिवितान आजुनूय आसलें. आनी ती बळी एक टेम्पररी कोंकणी वर्ड आहा? थोड्याच तें बळी जी दिताली ते थोड्याच वेळा पासत. वॉज इट इयरली नो? इट वॉज द एनिमल सॅक्रिफायस वॉज इयरली नो? एन्युअल. सो मनशाक देवाक लागीं सोरोंकची ती बली दिवची पडटाली एका मेंढऱ्याची. ती वर्साच्या वर्सा दिवची पडटाली, थोड्याच वेळाक ती. आतां कोणाक पळयलां तुमी मेंढऱ्याची बळी दिता पळय तो? कित्याक लागून दिना? कित्याक? जेजू जालो ती बळी. आदल्या काळार मनीस देवाक लागीं येवपाक शकनासलो त्या पातकाक लागून, पूण ती बली दिली म्हणटच त्या पातकांचें फारीकपण कशें जातालें. पूण वर्साच्या वर्सा तें दिवचें पडटाली. जेन्ना जेजू मेलो, जेजू जालो ती बळी. वर्साच्या वर्सा न्हू, पूण एकूच फावटी देवाक आनी मनशाक एक करूंक. आतां जेजूच्या मोन्ना उपरांत देव आनी मनीस एक जाल्लो आहा.
एक कसो जाल्लो हातान देव आमकां हिंगा कुडीन दिसता वो आमी कूड आसा ती आमकां देवाक कुडीन आमचे अणभवूंक जाता देवाचो हात धरूंक जाता देवाक पळोवंक जाता ना न्हू सो कशें एक जाल्लीं आसात तीं दोगांय मनीस आनी देव आत्म्यान आमच्या आत्म्यान मनीस आनी देव एक जाल्लीं आहा आमच्या आत्म्यान देवाचो आत्मो एक जाल्लो आहा जें कितें देवाचो आतां आमकां भावार्थ पासून जाय तो पवित्र आत्म्या वरवीं आमच्या आत्म्यान एकवटून तो भावार्थ फळां बरीत जाता हो कोडीचो एकवट न्हू हांव जेन्ना एक जालो म्हणटा देव आनी मनीस एक जालो म्हणटा जेजूच्या त्या बोली वरवीं तेन्ना तो एकवट कुडीचो एकवट न्हू तो आत्म्याचो एकवट आमचो आत्मो देवाच्या आत्म्या वरवीं एक जाल्लो आहा सेपरेट ना की हाकाच लागून जेजून स्वर्गार येवचे पयलीं कितें म्हणलें आपूण स्वर्गार वेता खरो पूण आपूण तुमकां एक शेराती धाडटलो जो तुमकां आदार करतलो तो तुमचे सांगाता सदांच रावतलो केन्ना सोडचो ना आनी तो पवित्र आत्मो देवाचो आत्मो तो आतां ह्या नव्या काळार सदांच आमचे सांगाता आसता त्या पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां देवाच्या उतराची समजणी मेवता आमी म्हणलां ती जितली आमकां सुबेज समजणी मेवता ती तितली सुबेज आमकां आमच्या जिवितान बरेपण अणभवूंक मेवता पूण पवित्र आत्मो जो आतां आमच्या आत्म्या वरवीं एक जाला जो एकवटला तोच पवित्र आत्मो देवाच्या उतराची आमकां ती समजणी दिता तोच देवाचें उतर आमी वाचता तेन्ना आमकां तो पवित्र आत्मो त्या उतराची आमकां समजणी दिता जरी तर आमी आमच्याच मनान समजोंक प्रयत्न करता देवाचें उतर आमकां समजोंचें ना कित्याक तें आमी आमच्या बळान करता पूण जेन्ना आमचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो एक जाता देवाचो आत्मो एक जाता तेन्ना तोच देवाचो आत्मो आमकां देवाचें उतर शिकूंक देवाचें उतर समजून घेवंक आदार करता तें आमी बायबलान पवित्र पुस्तक वाचून पवित्र पुस्तकाचें प्रवचन जाता तें आयकून देवाचें उतर उच्चारून तातूंत पवित्र आत्म्याचें तें बळ आमच्या जिवितांत अणभवूंक मेवता आमच्या जिवितांत कसलें कितलें बळ आसा आमचे लागीं संवसारान वस्तू आसात ताजें सगळें आमकां करूंक जाता आमच्या बळान जायना आमकां दोंगर चडोंक जाता आमच्या बळान एक ल्हानसो दोंगर आतां चडोंक जायना आमचे हांगासर पयले आसतले पळय थिंगासर पासून हा दोंगर आमी तो चडोंक फाल्यां गेल्यार जातलो हो जरी ल्हान पासून दोंगर आमचे लागीं चडोंक जायना देवाच्या गुटाच्यो ज्यो व्हडल्यो व्हडल्यो वस्तू आसात त्यो आमच्या जिवितान कश्यो अणभवूंक जातल्यो हें आमकां शक्य जाता अणभवूंक जाता कित्याक आतां देवाचो आत्मो आमचे भितर आसा तो आमकां बळ दिता हांवें पयलें म्हणलां जरी तर कोणाशी राग आसा तो राग एक दोंगर कसो तो काळजान रिगता एक पाट पूण तो दोंगर आमच्या काळजांतलो काडूंक आमच्या बळान आमकां जाता बळ जेन्ना आमकां पवित्र आत्म्याचें मेवता जो पवित्र आत्मो आतां आमच्या आत्म्या बराबर एक जाल्लो आहा जेजूच्या मना वरवीं तो पवित्र आत्मो आमकां बळ दिता तो राग आमच्या जिवितांत तेंचें दूख आमच्या जिवितांत आसा तें आमच्या जिवितांतलें भायर काडूंक आतां तें पवित्र आत्म्याचें कशें बळ कशें तुमच्या जिवितांत अणभवतल्यात पवित्र आत्मो एक मनीसूच कहो एक मनीसूच कसो तो जेजू जे परी मनीस जावन आयलो पवित्र आत्मोय एक मनीसूच कहो फकत ना ताका रूप तो आत्मो ताका कूड ना आमकां कूड आहा पवित्र आत्मो एक मनीसूच कसो पूण तो फकत आत्मो ताका कूड ना म्हणटा तो पवित्र आत्मो कूडूच कसो आत्मोच कसो मनीसूच कसो म्हणल्यार आमी ताका मनशा वरवीं उलोवंक जाता रोजार आमी कोत्ता मागणें कोत्ता तेन्ना
पवित्र आत्म्या लागीं आमी जेन्ना जाणवाय मागता समजणी मागता तेन्ना एक उलोवप कहें करून आमी ताजे लागीं उलोवंक जाता तेन्ना आमी डायरेक्टली पवित्र आत्म्या हें म्हाका म्हज्या डॅडी विशीं बोगसणी दिवंक जाय पूण हें म्हज्या बळान म्हाका जायना पूण तुजें बळ म्हाका दी पवित्र आत्म्या म्हज्या डॅडीक बोगसणी दिवपाक अशें जरी आमी मागणें करता जाल्यार तो पवित्र आत्मा आमी ताजे लागीं बळ मागता तेन्ना तो ना म्हणिना तो दिता ताज्याच बळा वरवीं आनी तो कसो दिता तें आमकां जायते फावटी समजना पूण हाजेरूय आमचो भावार्थ आमी थिरावंक जाय पवित्र आत्म्या लागीं जें आमी मागता तें आमकां तो दितात कसो दिता आमकां समजना जायत म्हाका आजून पासून खबर ना कशें म्हाका बोगसणें दिवंक बळ मेवलें पवित्र आत्म्या कडल्यान पूण बळ मेवलें न्हू कशें मेवलें म्हाका समजना जायत पूण गरजेचें तें बळ मेवलें आनी तातूंतल्यान म्हाका बोगसणें दिवंक जालें हें पवित्र आत्म्याचो एक कोट हांव उलयतां देव आहा आनी मनीस आहा मोदें जेजू ती बोळी जालो देवाक आनी मनशाक एक करूंक कुडीन न्हय देव आनी मनीस कुडीन एक जावंक ना देवाक आनी देवाच्यो ज्यो वस्तू आसा त्यो आमी कुडींतल्यान आमचे अणभवूंक जायना देवाचें आसणें कुडींतल्यान आमी हात दवरूंक जायना ताका हात लावंक जायना पूण आत्म्यान आमी एक जाल्ले आहा आमचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो एक जाल्लो आहा आनी पवित्र आत्म्याचे पदवेन आमच्या जिवितान ही भलायकी हे बरेंपण देवाचें सगलें जें बरेंपण आहा बरोवन वता तितलें बरेंपण आहा तें पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां मेवता होच पवित्र आत्मो आमकां भावार्थ दवरूंकूय आदार करता म्हाका कशी समजणी मेवली हांवें देवाचें उतर खूब आयकतालो हांव आमच्या फोनाचेर आतां आयकूंक मेवता न्ही सगलें तर आमचो ब्रदर जॉन्सन आसलो ताणें तें पॅन्डेमीक जालें सगलें बंद जालें न्हू कांयच चालू नासलें बिजनसां सगलीं बंद ऑफिसां सगलीं बंद सगलो लोक घरा कडेन तेन्ना ऑनलायन तो क्लासीक येतालो फोनाचेर आयकूंक मेवतालो सगल्यो सो देवाचें उतर तो जो परगडटालो तें दीसभर चलतालें 18 वरां 20 वरां दिसांतल्यान शेगीत उतर चालू आसलें देवाचें उतर परगडटालें जें शेगीत चालू आसलें आनी मोबायल तर आमचो सगलो वखद हातीनूच आसता बोल्सानूच आसता सगलो वखद आमच्या बाराबरूच आहा न्ही तो ताजेर तें आमकां उतर आयकूंक मेवतालें आतांय फोन आमचे बाराबरूच आसता पळय घरा कडेन आमी रांदता कांदे कातरता बटाटे कातरता फोन कुशीन दवरूंक जाता देवाचें उतर आयकूंक जाता न्हू आमी काम करता कंप्युटराचेर काम करता कुशीक फोन दवरूंक जाता देवाचें उतर देवाची उतराची परगडणी मोबायलाचेर चालूच दवरूंक तशें हांवें करून काम घरा कडेन आसलें तेन्ना तर कांय काम नासलें सगलोगत मोबायल चालू दवरूंक जातालो मागीर पूण काम सुरू जालें तेन्ना पासून काम चलतना मोबायलाचेर कुशीन धरून दीसभर देवाची ती परगडणी देवाच्या उतराची ती परगडणी चालूच आसताली ताजे वरवीं ती कित्याक कोत्तालो हांव हें जें आमी उतर हांव उलयतालो जितली सुबेज आमकां समजणी मेवता तितली सुबेज आमकां बरेंपण अणभवूंक मेवता तेका लागून देवाचें उतर जाता तितलें समजून घेवंक बायबल पयलो आसतलो तुमी बारीक आहा तो बारीक ना न्ही बायबल 20-25 पेजींचो ना न्ही तो मोठो आहा आतां तुमी चिंता त्या आख्ख्या बायबलान मोठ्या बायबलान कितल्यो भासाण्यो देवान केल्या आसतल्यो हाजरांनी आतां त्यो हाजरांनी भासाण्यो मेवपाक आमकां आख्खो बायबल फस्ट पेज टू पयली पेज ती निमाणी पेज पासून वाचूंक आमकां जातलें जायना न्हू जातलें पूण रोखडें जातलें वर्सां लागतलीं तें वाचूंक ताजी खरो अर्थ समजून घेवन ताजी खरी समजणी घेवपाक पूण उतर जें परगडटा आनी आमकां तें आयकूंक मेवता तातूंत आमकां समजणी मेवता ती अदीक फास्ट मेवतली वय न्हू
तें आमी केलें. जितली सुबेज म्हाका समजणी मेवता तितली घेवपाक म्हजो प्रयत्न आसलो. आनी जितली सुबेज घेतली ती पयले तर सुवातेर म्हाका म्हजी भलायकी मेवली. दुसरे सुवातेर म्हाका पॅन्डेमिकाच्या टायमार जेन्ना लोकांची कामां वेतालीं तेन्ना देवाच्या उतरांतल्यान एक भासावणी घेवन हांवें ती उच्चारून म्हाका लोकांची जेन्ना कामां वेतालीं तेन्ना म्हाका काम मेवलें. तेंवूय बी घरा कडल्यान करपाक, न्हूय म्हज्या बळान. हांवें हें वचोंक ना हांव कंपनीन अप्लाय करतलो, हे कंपनीन वेतलो, ते कंपनीन वेतलो, हांगा धांवतलो, थिंगा धांवतलो, हिंगासर म्हजी सी व्ही दितलो आनी म्हजे कोणाक सांगतलो आरे बाबा पळय म्हाका कोणा जॉब मेवता जाल्यार. हांवें करूंक ना, हांगा थिंगा धांवूंक ना हांव. देवाची भासावणी घेतली देवाच्या उतरांतल्यान, ती म्हज्या कानान आयकून काळजान रिगोवन तोंडांतल्यान उच्चारली. तेन्ना कंपनींतल्यानूच कोणें म्हाका कॉन्टेक्ट केलो आनी सांगूंक आमचे कंपनीन जॉब आहा, तुका इंट्रस्ट आसतलो तातूंत करपाक. म्हाका धांवचो पडोंक ना बेसांवा फाटल्यान. बेसांव म्हजे कडेन आयलें आनी हें जेजू म्हणटा बेसांवां केल्या आमचे फाटल्यान येवपाक. आमकां रोचूंक ना बेसांवां फाटल्यान धांवपाक. समजता? देवान जेन्ना आमकां रोचलीं तेन्ना आमकां जाची कित्याची गरज पडपाची आसली तें देवान पयलेंच येवजिल्लें आनी पयलेंच तें रोचून सगलें आमकां दिल्लें. हीं सगलीं बेसांवां देवाचीं आदाम आनी एवेन पातक करच्या पयलीं. आतां जेजूच्या मरणा वरवीं आमचो आत्मो आनी पवित्र आत्मो जेन्ना एक जाता तेन्ना तीं सगलीं बेसांवां जेन्ना देवान पयलींच येवजिल्लीं तीं आतां आमचे फाटल्यान येवंक देवान येवजिल्या. आमी बेसांवां फाटल्यान वचोंक न्हू, बेसांवां आमचे फाटल्यान येवंक. आमी कितें करूंक जाय? जितली जाता तितली सुबेज देवाच्या उतराची समजणी घेवंक जाय. जितली सुबेज देवाच्या उतराची आमकां समजणी मेवता तितली ती आमच्या मनान कानांनी आयकून काळजान रिगोवन तोंडान उच्चारता आमी तेन्ना तीं सगलीं बेसांवां आमच्या जिवितान येतात जीं देवान येवजिल्लीं आसात, जीं देवान भासायल्लीं आसात आपल्या उतरा प्रमाणें. आमी म्हणटा देवाच्या जेजूच्या गायांनी आमकां भलायकी मेवली. ती जावन आसा देवाची एक भासावणी न्हू. आमी धांवता आमच्या बळान, आमी धांवता ह्या दोतोराशी त्या दोतोराशी, हीं वखदां घेवपाक तीं वखदां घेवपाक, एलोपॅथीक आनी होमिओपॅथीक आनी आयुर्वेदीक सगलीं वखदां करता न्ही आमी. पूण जरी तर आमी देवाचें उतर घेता, ताजी भासावणी घेता, तें आयकून काळजान रिगोवन उच्चारता तेन्ना आमकां हिंगा थिंगा धांवची गरज ना. घरा बसोनूच आमकां तें पेकोणीचें बेसांव आमच्या जिवितांत येवंक जाता न्हू. येता जेन्ना आमी भावार्थाची वाट चलता, आमचीं उतरां देवाचीं उतरां कोत्ता, आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर उच्चारता, भावार्थ वेव्हारान घालता, भावार्थाची कोरणी करून तो भावार्थ वेव्हारान घालता तेन्ना हीं बेसांवां आमचे फाटल्यान येता. आमी बेसांवां फाटल्यान धांवूंक पडोंक ना, बेसांवां आमचे फाटल्यान येता. आनी हीच देवाची येवजण मनशाक आपले बाराबर एक इश्टागत करूंक. जरी तर चिंतात गोबायल आहा न्हू, आपल्याच कामा फाटल्यान धांवता, बायल आपल्याच कामा फाटल्यान धांवता जाल्यार तांचें मोदें एकवट आसतलो, तांचे मोदें इश्टागत आसतली. डे शिफ्ट कोत्ता, नायट शिफ्टूय कोत्ता. कित्याक? सुबेज पयशे जाय. बायल डे शिफ्ट कोत्ता, नायट शिफ्ट कोत्ता. सकाळचो येता तेन्ना बायल इद भायर सरता नाजाल्यार न्हिदलेली आसता. जरी तर दोगांय आपल्या बेसांवां फाटल्यान धांवता जाल्यार बायलां मदें एकवट आसतलो, इश्टागत आसतली. टायमूच ना न्ही एकामेका बराबर सारपाक. जरी तर एका बराबर टायमूच सारिना इश्टागत कशी जातली आनीक. तोहेंत जरी तर आमी बेसांवां फाटल्यान धांवता
हें हो जॉब तो जॉब ही भलायकी भुरग्यांचें एडमिशन घालपाक ह्या पॉलिटिशना फाटल्यान त्या पॉलिटिशना फाटल्यान धांवता जाल्यार देवा लागीं एक संबंद जोडूंक टायम आसतलो जरूर तर टायमूच ना जाल्यार तो संबंद कसो जातलो आनी देवाची येवजणीत तो म्हणटा आपणें तुका रचल्या आपले बाराबर एक इश्टागत करूंक बेसांवां ती तुका ज्या कितें जाची कित्याची गरज आहा ती तुका आपूण दितलो तें सगलें आपणें तुज्या जिवितान येवजिल्लें आहा तूं फकत तुजें मन आपल्याचेर दवर म्हजें उतर तुज्या जिवितान मानून घे म्हज्या उतरा प्रमाणें तूं चल बेसांवां तुका तुजे फाटल्यान येतली तुका बेसांवां फाटल्यान वेंचें पडचें ना जितलो देव म्हणटा जितलो तूं म्हाका सोदताय जितली आमी देवाक सोदता ताच्या उतराची समजणी घेता तितली सुबेज बेसांवां आमच्या जिवितान येतली ही जावन आसा देवाच्या उतराचे समजणेंतल्यान तर पयले सुवातेर कितें संवसारांतली सगल्यांकीन व्हडली पदवी उतर कित्याक लागून उतरान कित्याक पदवी आहा कित्याक आमकां देवाच्या सारक्याचेर रचल्या देवान जरी संवसार आपल्या उतरा वरवीं रचला आनी आमकां देवान आपल्या सारकें रचल्या जाल्यार आमकांय आमच्याय उतरांनी पदवी आहा आमी जीं उतरां उलयता तातूंत पदवी आहा उतरां आमचीं उतरां आसूंक जाय भावार्थाचीं उतरां जीं देवाच्या उतराचेर थारलेलीं आसात देवाच्या उतरांतल्यान आमी उतर घेवन तें आमच्याच तोंडांतल्यान उच्चारता तेन्ना देवाच्या उतरांतलें बरेंपण आमच्या जिवितान लागू जाता दुबाव येता जायत तेन्ना तो दुबाव आमी काडचो पडटा आनी दुबाव येता तो आमी कसो काडूंक शकता परतून त्याच देवाच्या उतरांतल्यान पवित्र पुस्तकान एक घडणी आहा जेजूक बालतीम मेळटा वय जेजूक बालतीम मेळटा आनी तो बालतीम जालो म्हणटच अरण्यांत वता अरण्यांत वचून 40 दीस तो थिंगासर सारता तो 40 दीस सारता देवा बापा लागीं मागण्यांत वेळ सारूंक वता परतून जेजूक बालतीम मेळटा बालतीम मेळ्ळ्या उपरांत जेजू अरण्यांत वता 40 दीस उपास करून देवा लागीं वेळ सारूंक ते 40 दीस भरल्या उपरांत देंवचार येता जेजूक नाडूंक तेन्ना तो येता आनी जेजूक सांगता तूं 40 दीस उपाशी हाय भूक लागूंक ना तुका कितें खा न्हू हे फातर आहा हांगासर देव सगळें देंवचार उलयता देंवचार जेजूक नाडूंक सोदता जेजूक 40 दीस उपास केले उपरांत देंवचार जेजूक नाडूंक सोदता तो म्हणटा हे फातर आहा हांगासर तूं पदवेदार न्हू तूं देवाचो पूत हे फातर आहा ताचो उणो कर अरे तूं देवाचो पूत तुज्यान सगलें करूंक जाता ह्या फातरांचें उणें कर आनी खा न्हू कित्याक उपाशी रावताय भूक लागल्या तुका आतां पूण जेजू कितें म्हणटा मनशान फकत उंड्याचेर न्हय पूण देवान दिल्ल्या दर एक उतराचेर आपलें जिवीत सारचें आसा मनशाक जिवीत जियोवपाक फकत आमचो पोटाक लागता तो उंडो न्हय पूण देवाच्या उतरांतल्यान जो उंडो मेवता तें बरेंपण मेवता त्या उंड्याची गरज आतां हें जें जेजून कितें म्हणलें तें आदल्या कोरारान देवाच्या उतरान बरयल्लें आसलेलें तें जेजू जेन्ना देंवचार ताका नाडूंक येता तेन्ना जेजू देवाच्या उतरान जें बरयल्लें आसलेलें तेंच देंवचाराक सांगता जेजू ताजेशीं एक्सप्लेनेशन दिवंक वचना ना तूं म्हणटाय तें सारकें न्ही तूं म्हणटाय म्हाका हें कर तें कर पूण तोहें केल्यार हें जातलें आनी कितें जातलें हें सगलें वचलो सगलो विचार जेजू देंवचाराशी करूंक वचना
आमी आतां आमच्या जिवितान एक एग्जाम्पल घेतला तो पेकोणेचो. जोरी तर देवाचें उतर पेकोणे विशीं जेजूच्या गाव्यांनी आमकां भलायकी मेवला हें आमी मानून घेता. आनी ती नोडणेचें उतर आमकां नोडणी येता ती आमी पयल्या न्हू. ना तशें जायना. तशें जाल्लें जाल्यार दोतोराचें आनी कित्याक गरज सगलीं जी फोटीचीं उतरां येता न्ही तातूंत आमी विचार करूंक वचोंक उपकारना. विचार जरी करूंक गेल्यार आमी शेणटलीं. ना अहें केल्यार वय तशें जातलें. आं तोहें म्हणटा तूं. आं तूं सारकें तूं म्हणटाय जाल्यार सारकें आहा आसतलें. असलो जरी आमी विचार करूंक गेले न्ही जाल्यार ती दुबावाची जें बीं आसा तें आमच्या काळजांत येवंक जाता. जेन्ना तो दुबावाचें पासून बीं येता तेन्ना आमी जेजूच्याच उतराचेर थीर रावंक जाय. ना तूं कसलें हें सगलें जेजूच्या बियांचेर जें कितें दुबावाचें बीं येता तें आमी कशेंच मानून घेवंक उपकारना. ताजेर शिडूक आमी आसूंक जाय. मन आमचें थीर करूंक जाय देवाच्या उतराचेर. जायतो लोक येतलो नाका जाल्लेलें सांगपाक नाका जाल्लेल्यो नाडबुडी दिवपाक. तेन्ना मन आमचें कित्याचेर आसूंक जाय देवाच्या उतराचेर. जितलें सुबेज आमचे देवाचे उतराची समजणी आसतली तितली सुबेज आमकां बरेंपण आसतलें. कित्याक लागून कित्याक देवान इतलेंशें बरेंपण दिलां. वय इतलेंशें दिलां देवान बरेंपण ना बरोन वतसर बरेंपण दिलां आमकां. पूण तें बरेंपण आमच्या जिवितांत अनुभवंक आमकां समजणी आसूंक जाय देवाच्या उतराची. आतां ती समजणी ह्या आतां एका देड वरान आमी घेतल्या काबार तातूंत फोन आहात तुमच्या लागीं सगळ्यां लागीं आसा न्हू. त्या फोनाचेर कोणें तरी तुमकां दाखोवंक जातलें देवाचें उतर कशें आयकूंक जाता पळय तें. जाय जाल्यार आमीच दाखयता. हांगासरल्यानी भायर गेल्या उपरांत देवाची उतराची शिंकोण हांगासरूच काबार जायना. हांगासर आसतली आमी 4 दीस पूण भायर गेले म्हणटच कितें थिंगासरूय आमी ते देवाच्या उतराची शिंकोण देवाच्या उतराची समजणी चालूच दवरूंक जाय न्हू. आमी भुरगें आसतना इस्कॉलान गेले हांव शिंकपाक. वय कसलें तरी बारीक शिंकोणी तुमी वचोंक ना जाल्यार तुमी भुरगीं गेलें आसतलीं. 10 वर्सां जालीं इस्कॉलांतलीं भायर सरलीं तांचें शिंकप बंद जाता ना न्हू. 10 जाली 12वी जाली कॉलेजीन गेलीं कॉलेजींतलीं भायर सरलीं म्हणटच शिंकप बंद जाता ना न्हू. कॉलेजींतलीं भायर सरलीं कामार वेता. कामारूय जाय तें कितें शिंकप आसता. कामार 1 वर्स केलें 1 वर्स केलां तें कामार रिटायर जायसर ती 1 वर्साची शिंकोण पावता ना न्हू. शिंकोत रावचें पडटा. वर्साच्या वर्सा कामार जायतें कितें दुसरें चेंज जातात. सो तशेंच आमचे जिवितांत देवाची उतराची समजणी आमी घेतली जाल्यार आमची ती शिंकोण चालूच दवरची पडटा. हांगासर 5 दिसांनी शिंकोण जी मेवता तें आमकां तें बी आमी वाडोवंक जाय. आमची जी शिंकोण हांगासर आमी सुरू कोत्ता ती भायर वचोनूय आमी ती शेगीत चालूच दवरूंक जाय शिंकोण आयकून. आतां आयज आयल्यान फुडले फावटी येता सोयेक मेवता पुत्तून येवपाक जाय. कित्याक जरी तर आमी तें शिंकोण तशीच धरीत शिंकोत रावना देवाच्या उतराची समजणी घेत रावना जाल्यार विसर पडोंक जाता न्हू. हांवें 10वेन कितें शिकलेलें तें म्हाका आजून पासून उगडास आसतलें काय ना. जरी तर म्हाज्या मनान तें आसूंक जाय जाल्यार म्हाका तें पोत्तून वचोन शिकचें पडटलें. तें वेव्हारान घालचें पडटलें. कॉलेजीन पासून जें कितें आमी शिकता तें कामार जरी उजार जायना ताजेर विसर पडटा. कॉलेजीन कितें शिकलें तें कामार उजार जायना शिकलां ताजेर उजार पडटा विसर पडटा. देवाचें उतरूय तशेंच शिकता आयज आमी शिकता देवाचें उतर पूण तें जरी वेव्हारान घालिना जाल्यार ताजेरूय आमची विसर पडोंक शकता न्हू. तेंच आमी म्हणलां आवडो देवाचें उतर जें आमी आयकता समजणी आमकां मेवता तें आयकून काळजांत रिकोवन पयले सुवातेर आमच्या तोंडांतल्यान उच्चारूंक जाय आनी
आमच्या कन्यांनी त्या वेव्हारान घालूंक जाय. जी कितें बासावणी आमी घोट धरून आमकां भावार दवरता आमी जे बासावणेचेर ताजेर आमी ताजेर आमची उच्चारणी त्या बासावणेचेर आसूंक जाय आनी आमची कोरणी त्या भावार्थ्याचेर आसूंक जाय. ही जावन आसा ती भावार्थाची वाट. आमी पयलेंच म्हणलेलें जेजून जायतें कितें बरेंपण खुर्सा मोन्ना आनी पुनर्जेवणपणा वरवीं जायतें कितें बरेंपण आमकां येवजिल्लें आसा. पूण तें बरेंपण आमच्या जिवितान येतलें जेन्ना आमी ते भावार्थाचे वाटेर चलतले. आमच्या उतरांनी आमच्या कन्यांनी ती भावार्थाची वाट, भावार्थाची 1 किलोमिटर न्हू, शेगीत वाट ती. आमी म्हणूंक जायना भावार्थाची वाट 1 किलोमिटर, हांगासरल्यान आमी थिंगा वेतलीं आनी मागीर बंद जातलीं. शिंकत रावचें पडटा तें. आतां हांवें म्हणलेलें म्हाका समजणी मेळ्ळी 2020 ताजे उपरांत 3 वर्सां जालीं. आजुनी आयज पासून देवाचें उतर हांव दर दिसा कितें ना कितें नवें शिकतां. तो पवित्र आत्मो शिकयत आसा. दर दिसा जितले आमी देवाच्या उतराचेर आमचें मन थिरायता तितली सुबेज आमकां समजणी मेवता, तितली सुबेज आमच्या जिवितान बरेंपण मेवता. जावं आमचे भलायके प्रमाण, जावं आमच्या कामान, जावं आमच्या भुरग्यांच्या जिवितान, जावं आमच्या जिवितान जितली सुबेज देवाच्या उतराची समजणी तितली सुबेज आमकां आमच्या जिवितान बरेंपण. आमकां दिसत आमचे लागीं कांयच पदवी ना. खरें तें. आमचे कुडीन व्हडली पदवी ना. आमची पदवी कितें पयले सुवातेर पवित्र आत्मो जो आमकां देवाचें उतर शिकयता, ताची समजणी दिता आनी मागीर तें आमी आमच्या उतरांतल्यान उचात्ता. जें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें आमकां वायटपण हाडटलें नाजाल्यार बरेंपण. आमी कसलें उतर आमच्या तोंडांतल्यान भायर सरता तें गरजेचें. वायटापणाचें न्हू, बरेंपणाचें. पाड बुद्धीचें न्हू, बरे बुद्धीचें. हातूंतूच आमकां देवाचें बरेंपण येवजूंक अणभवूंक मेवता. एक मागणें करून काबार करया. मोगळा बापा, 3 वाजता हांव तुका हो सुयेग तुवें आमकां दिलो ह्या दिसा तुजें उतर आयकूंक, तुज्या उतराची समजणी घेवंक. मोगला बाबा, तुवें आमकां ह्या जाग्यार हाडली म्हणून तुका खूब 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 दिनवास. तुका जाय मोगला बापा आमी सगल्यांनी तुका तुजे लागीं एक इश्टागोत करूंक. न्हय बेसांवांच्या फाटल्यान धांवों पूण तुजे लागीं इश्टागोत करून तीं बेसांवां आमचे फाटल्यान येवंक ही तुजी येवजण आबा बापा. मोगला बापा, ही तुज्या उतरांच्या समजणेंतल्यान आमचे काळजां उगडल्या, आमची मनां नुसरल्या म्हणून आमी भावार दवरता. हें जें आमी उतर आयकलां तें आमच्या जिवितान वेव्हारान घालून ताजी खूब बरेंपण आमच्या जिवितांत अणभवलां म्हणून आमी तुका दिनवासता. मोगला बापा, आमी शिंकल्या आमच्या उतरान पदवी आसा. जें उतर आमच्या तोंडांतलें भायर सरता तें जरी तुज्या उतराचेर थारलेलें आसा जाल्यार तुजें बरेंपण आनी तुजें जिवीत आमच्या जिवितांत आमकां अणभवूंक मेवता. मोगला बापा, हें तुवें जेजू वरवीं, जेजूच्या मोन्ना, जेजूच्या पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां आमच्या जिवितांत दिल्लें आसा म्हणून आमी तुका दिनवासता. मोगला बापा, तुज्या पवित्र आत्म्या खातीर आमी तुका दिनवासता. होच पवित्र आत्मो मोगला बापा आमी भावार्थान बांदून घेता. पवित्र आत्मो सदांच आमचे सांगाता आसा. तोच आमकां शिकयता, तोच आमकां तुज्या उतराची समजणी दिता. मोगला बापा, हाचे पासत आमी तुका दिनवासता आनी हें मागणें करता हांव जेजूच्या नांवीं. आमेन.